मन उल्लासता, काळीज संतोसता, पळोवन सर्वांक तुमकां उमाळून येतात उतरां मागच्याक तुमकां बरी सांज ह्या वर्त्या बागी दिसा. मादर तेरेसाच्या फिर्गस कुटुंबाच्या उत्सवा दिसा पावल्यात तुमी वेळार. करता तुमकां प्रणाम आनी मागतां बरो येवकार मानाच्या मुखेल सैऱ्यांक आनी फिर्गस कुटुंबादारांक. आयच्या कार्याचे मुखेल सैरे जावन हजर आसात मानादिक बाब जेम्स सोज, वामंजूर जुजे कामेली फिर्गसीचे विगार सांगातास वराड्याचे विगारवार जावन आपलो निस्वार्थ वावर ते दिवन आसात. ह्या कार्याक ते दोट्टी सोबाय दितात. आमच्या फिर्गस कुटुंबा तर्फेन तुमकां मोगासो, मानासो आनी गनासो येवकार मागता. A red carpet welcome to you, dear Father. आमच्या आपोण्याक पाळो दिवन ह्या कार्याक हजर जाल्ल्या CODPचे डिरेक्टर बाब विन्सेंट डिसोजा तुमकांय मोगासो, मनासो येवकार मागता. A wholesome and grandson welcome to you, dear Father. आमचे मोगाळ विगार मानादेक आल्बन्सोस बापांक फिर्गस कुटुंबा तर्फेन स्वागत मागता. Once again a wholesome welcome to you, Father. तशेंच आमचे फिर्गस गवळी परिषदेचे उपाध्यक्ष मानेस्त विलियम लोबो आनी कार्यदर्शी मानेस्त ऑस्टिन मोंतेरो तुमकांय मोगासो सुस्वागत. I would once again like to welcome each and every one of you gathered here in the words of William Shakespeare. A table full of welcome makes scarce a dainty dish. परत मोगाचेनो स्वागत सुस्वागत तुमकां सुमेस्तां. देवाचो आदार मागच्याक आतां मुखार येतात नित्यादर माय वाड्यागरां. दया करून सुमेस्तांनी एक घडीभर उबे रावचें. नित्यादर माय वाड्यागरांनो तुमकां आमचे अभिनंदन तशेंच देव बरें करूं. आतां तुमी व्हडा अत्रेगान राखून आसली वेळ घडी रंगमंचार देखच्याक तुमचे कान दोळे उगडन आयते रावा. आतां परत तुमकां ह्या संस्कृतीक कार्याक स्वागत करच्याक मुखार येतात काल्वारी आनी जेजूच्या पवित्र काळजाची वाड्यागरां. स्वागत
ಸುಸ್ವಾಗತ ನೆರೆದಿಯ ಗಣ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವ ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಒಲುಮೆಯ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಒಲುಮೆಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಕರಗಳ ಮುಗಿಯುತ್ತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಆರತಿ ಬೆಳಗುತ್ತ ಸುಸ್ವಾಗತ ನೆರೆದಿಯ ಗಣ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವ ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನೆರೆದಿಯ ಗಣ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವ ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಒಲುಮೆಯ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಒಲುಮೆಯ ಸ್ವಾಗತ ಒಲುಮೆಯ ಸ್ವಾಗತ ಒಲುಮೆಯ ಸ್ವಾಗತ. नासा मुखांतर भोव अपुर्बायेन आमकां सुमेस्तांक स्वागत केल्ल्या नेणटुल्या भुरग्यांनो तुमकां देव बरें करूं. भोव अपुर्बायेन ती नाचली. इट वॉज सो ग्रेसफुल. You really welcomed us in a most beautiful way and kept us on our toes. Thank you, children. Tumiya sang tumaka konto muzo pello sang tumaka konto muzo pello. वय मगाच्यानो जेजू म्हणटा कश्टांक नश्ट्यांक पिडे शिडेक बुकेक अवघडांक संपडलो व्यक्ती आमचो पेलो जावन आसा. आतां नाटकुड्याद्वारी आमचो पेलो कोण म्हूण दाखोवन दितली लिजन ऑफ मेरी पंगडाची कलाकारां. सस्तीक दिवी जोडूंक हांवें कितें करूंक जाय? नियम शास्त्रान कितें बरोवन आसा तूं तें कशें समजताय? नियम शास्त्रांत अशें बरोवन आसा सगळें तुज्या काळजान सगळें तुज्या आत्म्यान सगळें तुजें सत्यान आनी सगळें तुज्या मनान खरेंच तुज्या देवाचो तूं मोग कर. तूं जो करताय तशेंच तुज्या पेलाचो मोग कर. सारकी जाप तुजी तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडटलोय. तर मिस्त्री म्हजो पेलो म्हळ्यार कोण? तर आयक
अरे ऐक हांव एक समाजसेवक म्हज्या अवधी थंय मस्त कामां केल्यांक तुमकां भिकाऱ्यांक रावंक घर दिला न्ही ते हांगा येवन काळ्याले मरतात तुमी हां सकाळी बस स्टँडाक गेलो हांव त्या वेळा एक धाकटें भुरगें आयलें आनी म्हणालें अण्णा ನನಗೆ भिक्षे कोडी अप्पा काका दिवन इशिंग वयता जाल्यार ताचें हांव येयलें हें भिकाऱ्यांचो वायवाट जावचो न्ही खंय गेल्यार ही भिकारी सोडनात बाट जर काय मोठ अयो कोणाच्या भुरग्यांक सोडून गेल्यान कित कसं भितर भुरगे कशें मोनायले रेस्तांच्या भुरग्या बरें दिसता बा पोरचें ही घरा आमची भुरगीं बरोबर ओड जाली हाका मरे पयशे येताले नाका बा म्हणजे सूड कातर बायल म्हणून का कोणाचे भुरगे तुझे भुरगे हाडले म्हणून म्हाका नाका बा वायवाट आसूं न्ही तेंच हांव चल्लो हॅलो 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 तुमचं पेशंट एक भिकारी नातलो जागो ना खंय गेल्यार भीक मागचे ह्या भिकाऱ्यांक व्हर न्हू वयर मंगळाक हात दवरीचे तुमकां भीक घालूंक म्हजे लागीं चिल्लारे नात हांवें चिल्लारे पळयनासतना कितलींगी वर्सां जालीं पडना म्हजे लागीं आसचे 500चे 200चे नोट मात्र पळय तांकां चिल्लारे आसात गी म्हणून तुज्या नशिबाचे 10 रुपया आसा रे Baby is crying. कोणे सोन गेल्या काय ना तुका उकलीन जाल्यार म्हाका आतां ऑपरेशन थिएटराक वचोंका मस्त ऑपरेशनां करूंक आसात हांव आतां आन्सर आयले जाता तुका व्हर न्हू भुरग्यांच्या वार्डान दवरूं म्हळ्यार भुरग्यांचें वार्ड हाऊसफुल्ल जालां हांव ऑपरेशनाक वचून फाटी येता म्हणसर कोणी तुका हांगा आसलीं व्हरतेलीं मागीर येता Hi, how are you? Hi, how are you? He's taking her. How much are you? वही तका एक कोयना लगाया आम्ही या जे या आमका क्लास आले स्पेशल क्लास आले आता वेळ झालो आमका स्पेशल करते या गी अरे सुबी हांगा आसा कोण आहे दोर लांगी कोणी सोन गेला तर वही राव पुरो ग्रेस्टाचे बुरगे वही आम्ही वरी आगे का तका पश्चे कोणे मग तुझ्या मम्मी जाणे कोणी किती आहे तुझो डॅडी नांगी या जाता करी शिकायचे दाणे भुरग्या धरून को आमच्या क्लासिक वेळ झालो वही वेळ झालो या घरा बसून पुरो जाल्यामुळे इथे भाऊ की आम्ही सांगल्यार या भिकाऱ्यांची उपाधी अरे वो भिकारी आमची फार सोची बरी दिताना गंज नाही म्हाका कितें जायले रे काले चेन घाल्या गे घाली नाही दर 10 रुपये तुझ्या तातान घाल हे म्हज्या बरकाता तुका पयशांचे मोलूच कळीत ना बा सगळ्या संवसारार कोराडा येवन मनशा कडेन पयशेच नासता तूं 10 रुपये दिता इशेन दी भिकारी सॉलिड आसा हाच्या उशा बंदा पळयल्यार लाखांनी मेळोवतात हो भिकारी आनी तूं एक बाय करी या बा अरे साहेब कोणांगे भुरगीं सोडून गेला कोण गे आमकां भुरगीं नासलें कशें भुरग्या उरल्या गी तुज्या मम्मीच्या तोंडांतल्यान कोणें आयकूनचे आमकां आनी मुखार भुरगीं जातलीं बा
शिक्षक ನೀನು ಭಿಕ್ಷುಕ ಥು ಮಾರ್ಕಂची इस्कालांत भुरग्यांचे उपाद्रे आंगांचे उपाद्रे घरा कशें जालें मग बायलेचे उपाद्रेन रावूं जायना आमच्या धर्मान म्हजी तकली ते विरार जाल्या म्हणटा पूण तुका 1 रुपया भीक घाल्यार म्हाका इस्कालांत बसून बरो एक ಪಾಠ ಕರೆಯೋದು ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸಂಗೀತ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕನಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ದಾನ ಹಾಕಿದೆ ನೀವು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡವರಾದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ಮುನ್ ಸಂಗೀತನೇ ಹೋಯ್ ದಸ್ या भुरग्याक कशें कळ्ळें हांव शिक्षक म्हणून पळय रडटा म्हाका पळोवन नाका बोता तुका हांव व्हरिना म्हजी इस्कालाची भुरगींच म्हाका इरार करतात ऑनलायन ऑफलायन म्हूण म्हजी तकली गेल्या आनी तुका व्हरून हांवें घालें करचें म्हाका येवं पात्र नाका हांव सरलो आणि काय बीच वेळच्या काय बोलो की चलो येता हांव घरा आणि काल असले रे पळय पळयता देवा देव तुका ओळखता देवा बया म्हणे माझ्या वयर भोवती तुझ्या ताळ्याने ह्या भुरग्याक हांवें काले करचे कशें सोडण्याचे हाका सकाळी जावन रडन आसा भुरगे कोणेंच ताची परवा करूना तांची ओडवी गायली आनी पुरा उलोवन गेली आतां तुका हांव म्हाकाय मोन ना तुका सोडूंक हांवें व्हरून तुका जावं हांव तुका व्हरता आनी पळयता कशें भीक मागोन म्हणे तुका हांव पोसता ये हें कळ्ळें पेपरान ताच्या पोंदा दवरना खाले म्हूण सांगचें ताची सगळी आस्त म्हाका बरयल्या हांवें आनी 10 लाखांची छक्की आसा देवान आज म्हाका दोळे परतिले देवा तुका हारगा आनी हांव ह्या भुरग्याक बरें करून पळोवन हांव बसून रावता हांव ह्या भुरग्याची आवय म्हाका एक भिरांकूळ पिडा आसा हांव थोड्याच दिसांनी मरतली म्हजे भुरगे अनाथ जाला कोण दया करून दाखोवन म्हज्या भुरग्यांक पोसतात तांकां म्हजी सगळे आस्ती आनी 10 लाख रुपये मेळटले देवा करगा अशें म्हणी म्हाका एक फावो केले हांव इतले दीस मातशे भिका म्हणी देवान म्हाका दोळे परतिले अर्गा देवा तुका अर्गा करया सकाळी जावन भुरग्याक हांगा दवरले पळोवन आतां पयशे मेळटा न्हू धांवन आयला तुमी दिना अरे तूं भिकारी तुका पळोवन तुका तांकां ना ते भुरग्याक म्हाका दी म्हाका जाल्यार शाती आसा नैतीक मागीर ताका इस्काल जाता इंजिनियरींग डॉक्टराची कालेय करीत तूं त्या भुरग्याक म्हाका दी दिना तुका नीस पियोंक गत ना आनी त्या भुरग्याक पोसताय गे आतां चक्क पळयला म्हूण सांगून होय दिना वच आतां चक्क पळोवन तूं देवान आयले म्हाका म्हणटाय आनी नीस न्ही आनी हांव पळय कशें घेता म्हण आनी ह्या भुरग्याक पळोवन बंगार म्हणलो ए भिकाऱ्या हांव नावाडदीक भुरग्या आसा ऑपरेशनाचो धाकटेर म्हजी बायल नर्स ह्या भुरग्याक कशें पळोवचें तें हांव बरें करून जाणा त्या भुरग्याक जाय आसचें प्रोटिन्स विटामिन्स मिनरल्स दिवन हांव ताका बरें करून वागयतां तुज्या कट्टेन घालच्या शितावर न्ही म्हज्या भांगाराच्या वाटल्यान घालन हांव ताका बरें करून वागयतां दी म्हाका ह्या भुरग्याक ना दिना आनी भांगाराची वाटल्यान हांव तूं लायता तूं तुज्या पिडेसा बरें करून पळोवन विटामीन ते हे पुरो दिवचें बरें करून पळय भुरग्याची कंत तुका नाका हे बेगर आमी तरणाटी तुका भुरग्या कशें उखलचें म्हणी अजूनय गोत्तू ना तुका आले भुरग्या पोसताय दी आमचे कडेन आमी दिना दिना आवय बापूय कश्ट काडन कॉलेजी धाडल्यार फारकांनी भोंवतात सदांय पळयता हांव तुमकां बरें करून शिकोवन आवय बापायनी कश्ट काडल्याक तांकां एक वाटो घ्या चला जाता भुरगे न्हय भुरगे
या भिकाऱ्या आमकां भुरगीं नात तुका भुरग्याक पळोवंक ताळकी ना तूं भीक मागतलय की भुरग्या पळयतलय भुरग्या पळोवंक म्हजो नवरो बारी हुशार भुरग्याक आमकां दी ना दिना दिना वच आणि म्हाका भुरग्या पळोवची ताकद देवान दिला म्हाका बरें करना तुमकां दिना तुजी मायक आणि तुज्या घोवाक बरें करून पळय ఆశకి దష్టే కాలు చాచు ముಳಿగా నేనైవే బికార్యా या तुझ्या कब्बिनात बट्टालोकू ही चिन्नद मगू कित्या हांव जाल्यार एक शिक्षक म्हाका गोत्ता ह्या भुरग्याक बरें शिकाप दिवन शिस्तेचो शिपाई कर भारताचो एक वीर प्रजे करची ताकद म्हाका आसा तुका कालें गोत्तू शेळे शीत दी हांगा भुरग्याक दिना हांव आजगे इद्दस्ते कालू चाचून आली आज म्हाका देवान दाखयलें ताच्या की लांब तुजे पाय सोड म्हणून भिकारी हांव न्ही तुम्ही भिकारानो आता पैसे मेळले म्हणून भुरग्या जाण जाला साखाळी धान भुरगे रडटा एक जात ताची परवा करनासतना तुमचे वड पडून गेला आता तुमकां भुरगे जाय म्हाका गोश्ट आसा तुमकां काले जाय म्हणून तुमकां भुरगे न्ही ह्या ताच्या भुरग्याच्या पोला दवरली ताच्या आवयन आस्त आनी छक म्हाका गळीत आसा जरा हाय कोण वचा म्हाका एका दिसाचे लागपात कोण जावचे म्हाका खुशी ना देवान म्हाका दिल्लें एंतें करता आनी हांव भुरग्याक बरें करून पळयता भिकी मागता भुरग्याक बरें करून पळयता व्हड जातना म्हाका भुरग्यांक बरें करून पळोवन म्हाका बस येता हांच्या पैकी या भुरग्याक पेलो कोण जावन पावलो हांच्या पैकी कितेंच प्रतिफळ अपेक्षा नासतना त्या भुरग्याक आपल्या घरा व्हेल्लो हो भिकारी तर वस तूंय तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडटलो प्रयत्न ओ संसार तुका सांगी तरी हांव सांगचो ना तुका हर मनीस तुका करीतना तरी आनातूनय म्हाका आवयचे कुशीत आसतना हांवें तुका विसला आतांचे म्हज्या तुझे नाव लिखला नाव तुझे लिखला हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांगचो ना तुका हर मनीस तुका करीतना तरी आनातूनय म्हाका म्हजो पेलो म्हळ्यार कोण हाचे विशीं सारकी समजूनी तुमी आमकां दिली भोव आपुरबायन हो नाटकुळो सादर केल्ल्या कलाकारांनो तुमकां आमचें अभिनंदन देव बरें करूं सांबोस्त्या वाड्याचीं भुरगीं आतां सादर करतात मेडली डान्स देखमोन काशबोन दुलछे जे शारी कमी ठाक देवे डाक दिन गुंछे जे तारी देखमोन काशबोन दुलछे जे शारी कमी ठाक देवे डाक दिन गुंछे जे तारी শিউলি মাখা গল্প আগমনের সুর তোমার টুলির গন্ধ ছড়ালো বলো বলো দুগ্গা এলো বলো বলো দুগ্গা এলো বলো বলো দুগ্গা এলো দুগ্গা এলো দুগ্গা এলো বলো বলো দুগ্গা এলো দুগ্গা এলো দুগ্গা এলো जरा सा महसूस हुआ एक लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल मशवरा मेरा तू आजमा के देख यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक यही उम्र है कर ले खोल
दीवाने तुम भी तो हो। हंसती गाती लड़कियां, खिलखिलाती लड़कियां, चाहती सब क्या है ये सुनो। इन सब के मन इनकी धड़कन, सुनो जरा सपने क्या है इन आँखों में, दिल में है क्या अरमान। Girls like to swing. जरा आगे निकल के, नए रंगों में ढल के, अंदाज बदल के, मस्ती में है जीना, जीवन रस पीना, ये बात हुई ना यहाँ अब शर्माना नहीं। ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका रे ए ए ए ए ए ए ए ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका रे ए ए ए ए ए ए ए ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका रे ए ए ए ए ए ए अरे ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका रे ए ए ए ए ए बारह महीने में 12 तरीके से तुझको प्यार जताऊंगा रे। పొర్లు ఈ తుడునాడు అసార ఎసణದ ತಾಮರ ನಮ ಭಾಷೆ పొర్లుడు పొర్లు ఈ తుడునాడు అరే సార ఎసణದ ತಾಮರ ನಮ ಭಾಷೆ ಕೆದಗಿ ಸಂಪಿಗೆ ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಮ್ಮೆನಗೆ ತುಳುವೆರೆ ಬಂಗಾರ ಮನಸ್ಸು ತಮ್ಮನ ಮಲ್ಮಾಡದ ಪೊರ್ಲು ತುಲೆ ಪೊರ್ಲು ಈ ತುಳುನಾಡು ಸಾರ ಎಸಣದ ತಾಮರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ లిరిగి సీటి కొట్టాలోయ్ ఏ సీటడు నైజాము ఆంధ్ర సింధు తొక్కాలోయ్ సిటికేలేసి వెల్కమ్ చెప్పండోయ్ సిరునవ్వులతో హారతి పట్టండోయ్ గ్యాంగు లీడర్ మంచారుల కండోయ్ హ్యాంగో బర్లో గాలి పట్టండోయ్ గ్యాంగు లీడర్ మంచారుల కండోయ్ హ్యాంగో బర్లో గాలి పట్టండోయ్ जाने क्या हुआ मुझे तेरे प्यार में चमकू जैसे जुगनू Open Gangnam Style Gangnam Style 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 나는 선호해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해 그런 선호해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워
Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, 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 oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, 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 op. முகம் போட்டே மாறி கொடந்து கபத்தில மாட்டி புளிச்சு பிஸ்தாஸ் மாக்கிரா சோமாரி ஜமாக்கிராயா பிஸ்தாஸ் மாக்கிரா சோமாரி ஜமாக்கிராயா சுருக்கருக்கா முகம் போட்டே மாறி கொடந்து கபத்தில மாட்டி புளிச்சு பிஸ்தாஸ் மாக்கிரா சோமாரி ஜமாக்கிராயா பிஸ்தாஸ் மாக்கிரா சோமாரி ஜமாக்கிராயா கமாலே டமா 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 டமாலே டமா டனக்கு லக்கன டே டே டஸ்க்கு லக்கன டே டே டண்டனக்கா டனக்கனக்கா டே 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 निदेत लिल्ली जाताना लिल्ली सगळ्यांनी रे दिसता पळून मुझेच लिल्ली अल्ली इल्ली कंडरे लिल्ली एन्न उडल पनोंदुंडु अल्लेन पुडेरे बल्ली निदेत लिल्ली जाताना लिल्ली सगळ्यांनी रे दिसता पळून मुझेच लिल्ली अल्ली इल्ली कंडरे लिल्ली एन्न उडल पनोंदुंडु अल्लेन पुडेरे बल्ली मुझेच लिल्ली ओरिजिनल अले उड्राने बल्ली मजा पा दा 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 ए इडिया होरा बाती कमिंग ओके ओके ICYM युवजन आमच्या फिरगजेचे अलंकार पवित्र सभेचे मुखले फुडारी तालंतवंत आणि आता ते मुखार येतात विविध तालंतां विणून करच्याक आमची मनां आनी काळजां उल्हास बरयत. आता तुमचे मुखार ICYM तरणाटे. आवयती जाऊ नकारी आवयती जाऊ म्हातारी आवय संवसारा आवयती जाऊ भिकारी आवयती जाऊ नकारी आवयती जाऊ म्हातारी आवय संवसारा आवय संवसारा
हम अजीब राज़दार कहाँ शुरू कहाँ कदम ये मंजिलें कौन सी ना हो समझ सके ना हम सोनिए मिठी गल्लां करके तू ना जा छट के hey I think about it every day baby looking like Hana Kazana on a play hey like mithai like kulfi rasmalai pista barfi sardiyan vich garmi lagdi jad vi tu mere raah vichon chaldi baby I know that you wanna get crazy shorty take it slow then chitty Hey, baby, let me see it. Jalebi, baby. I just wanna eat it. Jalebi, baby. Baby, let me see it. Jalebi, baby. Oh, I really need it. Jalebi. Oh, baby, let me see it. Jalebi, baby. I just wanna eat it. Jalebi, I know the things that you like. संतरे की टोकरी घर तो छुड़वाया अब क्या छुड़ाएगी नौकरी रोमियो रोमियो कल के रोमियो भोली शक्ल वाले सारे के सारे परे पियो रोमियो रोमियो भड़के प्रेमियो काहे गले पड़े हो बिन बुलाए बारातियों ले तो गई कलेजा संग में हमें भी ले जा ये तो चोरी से है सीना जोरी कभी लगे मोनालिसा कभी कभी लगे लोलिता और कभी जैसे कादम्बरी हाय मेरी परम 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 सुंदरी हाय मेरी परम 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 सुंदरी सर से पैर तलक बेतहाशा हुस्न से भरी हाय मेरी परम 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 सुंदरी मालमा डोलमा ऐसा लंगड़ी मालमा तेजी गली जिन्हें क्रैकी उठा सालमा अरिकल गरिकल गोते उठा गलगले पलचिन पल बलक मिटा मन लोकले टमगना टमगना टोला कटा टमगना टमगना टुमा गोली यति पना यनगिना अरगना मुरगना तोडयता यरगना यरगना सरगना ओडे ना उनगिना अलमा डोलमा तेरी बातों में तो खो सा गया मेरी रातों में
चाहते जिसको फाइनली वो होश आ गया फाइनली 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 रहा ना पहले से शायद समझ में कुछ न आए बोलो ना क्या किया जाए अब आंखों से नींदें
swagger लागे sexy बनूं तेरा तेरा बनूं तेरा swagger लागे sexy बनूं तेरा 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 की साइज है 10 महिया चुनरी 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 मैं डालूं ताल पे भंगड़ा तू भी गिद्दा पाले मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है मन कहे कि मैं ले आऊं चांदो तारे सारे पर कुड़िया दे नाल बहुत स्वीट है पर फूल फूल करने में कौन तू बड़ी तेज कटारी है शगन देगी लगन करेगी मेकअप तो कर दी मैं क्वीन साथी विक्टोरिया नवराई माझी लाडाची लाडाची ग आता राहील चंद्राची चंद्राची ग ग ग ग छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां रात बड़ी है मस्तानी कोई दिल भर जानी गले गला उड़ियां आ जाना चले मेरी चुनरी सनम कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम आई जवानी सर पे मेरे तेरे बिन क्या करूं जवानी बेरहम Head to toe, kill like a lion, CEO, boss like a bison. I'm in rush, rush, rush. 목표를 향해 boom, boom, boom. Run. Go, go, 와그로도 왜 바빠하게 세우던 가쁜 손에 셔그를 위탁을 높이지 lit, 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 like a light in the sky. 여기 광야야야, we so wow, 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 wow. 여기 광야야야, we so wow, 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 wow. Can you hear me roaring? 난 이 발을 드러내지 네 먹기가 되는 대신 Don't you know that I'm a savage? You don't wanna start movies dangerous. 내게 저 피부 안에 대신 손에 넘을지 몰라. True, this is awesome. Wow, just like a zoo. અને ભૂલો બધી વાત પ્રેમની આ મૌસમ છે अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनी आ मौसम छे ओ आई गई रात અને ભૂલો બધી વાત પ્રેમની आ मौसम छे अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनी आ मौसम छे मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा जहां मनोरंजित केल्ल्या तशेंच ह्या कार्याची सोबाय दुर्ती केल्ल्या ICYM सांद्यानो तुमकां आमचे अभिनंदन देव बरें करूं मोगाचेनो संभ्रमाचे मुखेल सैरे वेदी सोबयतना कार्याची सोबाय दुर्ती जाता आतां हांव उलो दितां आमच्या फिरगस उपाध्यक्ष मानेस्त विलियम लोबो आनी कार्यदर्शी मानेस्त ऑस्टिन मोंतेरो हांणी मानाच्या सैऱ्यांक वेदीक आपोवन हाडच्याक बाब जेम्स डिसोजा बाब विन्सेंट डिसोजा तशेंच बाब आल्बन डिसोजा मोगाचेनो आमच्या ताळयांच्या आवाजान तांकां आमी वेदीक स्वागत करया तशेंच आमचे मदें आसात
आमच्या वार्डाचे कॉर्पोरेटर मानेस्त भास्कर मोहिली तांणी मुखार येवचें. आता आमचो उपाध्यक्ष श्रीमान विलियम लोबो वेदीर आशिल्ल्या मानाच्या गणाच्या सैर्यांक स्वागत करच्याक मुखार येतले. देव बरी सांज दिवंक तुमकां समेस्तांक. आयच्या ह्या सोबीत आनी प्रशांत सांजेच्या वातावरणांत आमी संभ्रमूंक राखून रावल्ल्या आमच्या पिरगस दिवस आचरण करूंक हांगासर आमी जमल्या. फाटल्या 16 वर्सांनी कोलकाताच्या तेरेजाच्या मजतीन देवान आमचे वतुल्ले आशिर्वादा बसोद ताका दिनू आसून आयच्या ह्या कार्याक तुमकां स्वागत मागूंक हांव तुमच्या मुखार उबो आसां. आयच्या कार्याचें अध्यक्षस्थान घेतिल्ल्या आमच्या विगार बापांक हांव मोगाचो येवकार मागतां. ह्या पिरगस दिवसाचे सगळे रुवारी ते जावन आसात. हाचे विशयां तांणी मस्तो चिंता आटायिल्लें आसा. विगार बापानो तुमकां मोगाचो स्वागत. आतां कार्यदर्शी ऑस्टीन मोंतेरो विगार बापाक फुलांचो तोरप दिता. आज आमचे मुखेल सैरे जावन आसात. ओमांजेर पिरगजीचे विगार आमचे सिटी वार्डाचे विगार वार फादर जेम्स डिसोजा बाप. तांची वळख हांव तुमकां दिवंक खुशी व्हरतां. 1959 इसवेंत एप्रिलाच्या 20 आनी 7 तारीखेर तांचो जल्म हांगाच केलराय पिरगजेंत जाल्लो. प्रथम शिकप केलरायन संपोवन 1907 आनी 6 इसवेंत सांज सेमिनरींत ते भरती जाले. 1987 इसवेंत एप्रिलाच्या 30 तारखेर तांकां येजाकी दिक्षा लाभल्ली. उपरांत उद्यावर सहाय्यक विगार जावन तांची येजाकीची तांणी सुरू केल्ली. उपरांत रुजाय कत्रेदलांत 1 वर्स सहाय्यक विगार जावन ते आशिल्ले. हाचे उपरांत विगार जावन निरकान आनी वेनूर पिरगजेंत 7 वर्सां, पेरंपळी पिरगजेंत 3 वर्सां आनी बेलतांगडी पिरगजेंत 7 वर्सां तांणी सेवा दिल्या. बेलतांगडी पिरगजेंत मजबूत देव मंदिर बांदून हाडिल्ली तांची यशस्वीत बरीत आनी मुखेलपणाची तीक म्हणयेत. 2014 इसवेंतान वालेन्सिया पिरगजेंत विगार जावन ते सेवा दितच 2020 मेयान ते ओमांजेर पिरगजेक विगार जावन आयले. आनी आदल्या वर्सा आमच्या गोवळीक बापांनी तांकां आमच्या वार्डाचो विगार वार जावन नेमाक केला. तांकां आमी अभिनंदन पटयता. बाब जेम्साची आदली वालेन्सियाची पिरगज म्हज्या ऑफिसांत हांव तिगे लागीं आसा. तशें हांव थोडे फावटी हांगा मिसा येवंक जायना जाल्यार वालेन्सियाचे सांजेचे मिसा येतालो. तशें बाब जेम्साची थोडी वळख म्हाका आसा. बाब जेम्स तांच्या नांवा सारके गूण तांचे आसात. पयलें जावन आसा जॉयफूल. ते केदाळे संतोश भरीत व्यक्ती आनी संतोश भरीत व्यक्ती मात्र हेरांक संतोश दिवंक शकता. ते एबल ते एक शातिवन मुखेली. खंयचीय कामां हाती धरतना ते चिंतून कार्याक देवतात. खंयच्याय कामांत ते आमसोर करिनात. निवण कवची तांची कालेती. तशें जाल्ल्यान तांणी आतां धरिल्ली खंयचीय योजना जावन दीत ती यशस्वीन पंथा पावयल्यान. तिसरें स्पेलिंग जावन आसा मीक कालतेपण. बाब जेम्स सादे येजाक ते केदनाय नांवा खातीर वा ओडपण आशिल्ले न्हय. तांचे सादेपण सगळ्यांक लागीं हाडूंक आनी वावर करूंक तांकां साध्य जालां. एक मोगाळ बापाय सारकें सर्वां लागीं ते बसतात. देखून जेजू बऱ्या गोवळ्याचे मेटांनी तांकां सादें आनी बोळे जावन वावर करूंक तांकां साध्य जालां. नेक्स्ट स्पेलिंग एफिशियंट. बाब जेम्स एक यशस्वी व्यक्ती. तांणी केदाळे म्हणचें एक उतर आसा. 1 मिनट मुखार चिंती जाय. त्या दाळा आमी हाती घेतलें खंयचेंय काम यशस्वीन पंथा पावूंक साध्य जाता. खंयचेय कार्य मांडून हाडटना संपूर्ण तयारी करून ते कार्याक देंवतात. आनी लास्ट
सेल्फ डिसिप्लीन. बाब जेम्स एक शिस्तेचो व्यक्ती. तांच्या खासगी जिणेंत, तांच्या वावरांत आनी मिसावांत शिस्तेन जिवचे ते व्यक्ती. येजाक बापानो, आमच्या विगार बापा तर्फेन आनी सगळ्या पालदाने देवपाचा तर्फेन तुमकां मान आसो आनी मोग आसो स्वागत मागता आसतना तुमचे मुखले मिसावां आमी जैत मागतां आनी देव तुमकां बरी भलायकी दी म्हणून आमी मागतां. आतां आमचो विगार बाप तांकां फुलाचो दिवन मोगाचो स्वागत करतलो. आमचे संगी आसात आनी एक सैरे येजाक फादर विन्सेंट डिसोजा. आमकां सगळ्यांक ते वळखीचे. मुस्पोटी आमच्या पिरगेचे येवन आमच्या विगार बापांक ते साय दिवन आसात. फादर विन्सेंट गांवांत इंदू बेट्टूचे 2001 इसवेंत एप्रिलाच्या 20 आनी 6 तारखेर तांकां वर्ण मेळिल्ली. उपरांत पयलें पांगला शंकरपुरांत 2 वर्सां तांणी सहायक विगार जावन, उपरांत उर्वा 2 वर्सां सहायक विगार जावन तांणी सेवा दिल्या. त्यानंतर विगार जावन कोलंगना म्हळ्यार कासरगोड आनी सुळ्यान ते विगार जावन तांणी सेवा दिल्या. प्रस्तुत ते CODPचे डायरेक्टर जावन आसात. आनी आमच्या मुस्त भुरग्यांक तांच्या उंचल्या शिकपा खातीर तांणी येदोळसा आमकां मुस्त सहाय केल्या. फादर, तुमकां पिरगज विगार तर्फेन आनी पालदाने देवपर्चे तर्फेन बरो येवकार मागतां, मोगाचो स्वागत म्हणटा. तुमच्या मिसावान तुमकां आमी जैत मागता आसतना मुखारी तुमचो सहकार आमी आशेता. आतां आमचे संगी आसात आमचे कॉर्पोरेटर केदाळे मोगाचे. आमी खंयचेंय काम सांगल्यार कितलो वेळ काडिनासतना रबाक ते करून दितात. आमचे मोगाचे ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮೊಯ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಕ್ತವೃಂದದಿಂದ ಫಾದರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. आता कल्चर कमिटीचो अनिल मस्कर यांचं तांकां फुलाचो तर्फे दिवन मान करतलो. वेदीर आसात गवळीक मंडळीचे कार्यदर्शी मिस्टर ऑस्टीन मोंतेरो. तुकाय हांव मोगाचो स्वागत म्हणटा. आमच्या पिरगजेंत 2 कॉन्वेंट आसात, राफायल मेरी आनी शांती विहार कॉन्वेंट. धर्म भयणीकी तुमकां हांव मोगाचो स्वागत म्हणटा. तशेंच आमच्या मोगाळ गुरकारांक, गुरकारनींक, वाड्याच्या प्रतिनिधी, संघ संस्थेच्या आनी उद्देदारांक, कोवळी परिस्थितीच्या सान्यांक तुमकां सुमेस्तांक मोगाचो आनी मानाचो स्वागत. तशेंच हांव स्वागत म्हणून आशेतां सोमेस आमच्या पिरगसगरांक, ल्हानांक तशें व्हडांक. हें पिरगस फेस्त मस्त सहकार तुमी दिला. मुखारी तुमचो सहकार आशेवन हें स्वागताचें भाशण हांव आखेर करतां. तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं. भोव आपुरबायन सर्वांक स्वागत केल्ल्या तशेंच मनाच्या सैऱ्यांची वळख करून दिल्ल्या श्रीमान विल्यम लोबो तुकाय देव बरें करूं. आतां फिरगजेचे कार्यदर्शी श्रीमान ऑस्टिन मोंतेरो तुमचे मुखार फिरगजेची वार्षिक वर्दी दवरता. वार्षिक वर्दी 2020-22 कोलकाताची सांत तेरेजा फिरगस पालदने मंगळूर. आमची फिरगस उक्तावण जाल्ले तावन हर एका वर्सा म्हणजे 16 वर्सां तावन आमी हो फिरगस दिवस आचरण करून आयल्या. आदलो फिरगस दिवस 2020 फेब्रुवारीच्या 20 आनी 30 तारखेर सगळे फिरगस कुटुंब सांगाता मेळून व्हडा संतोशान चलोवन व्हेलो. सकाळीं 8 वरार मिसाचें बलिदान भेटयलें. सांजुजे सेमिनारचो रेक्टर फादर रोनाल्ड सेरावो प्रधान याजक जावन आशिल्ले. उपरांत फिरगसगारांनी सांगाता मेळोवन जेवण रांदलें. सांजेच्या सांस्कृतीक कार्याक आमचे निवृत्त गवळी बाब मानेदीक बाब लुईस पावल्सोस प्रधान सैरे जावन आयिल्ले. फिरगेजींतल्या पिडेस्तांक आनी जेपू सांजुजे वास निवृत्त याजकांक जेवण दान दिवची वेवस्था केल्ली. उपरांत सर फिरगसगारां सांगाता मेळोन जेवण जेवन आमच्या फिरगस कुटुंबाचो एकवट पसारलो. 2020 आनी 1 वर्सा मात्र कोवीड लॉकडावना वरवीं आमकां फिरगस दिवस करूंक साध्य जावना.
2020 फिरगस दिवस तावन 2022 फेब्रुवारी अवधींत आमच्या फिरगसीची मटवी झळक. आमची फिरगस त्वरीत अंख्य संख्यान वाडोवन येता. फिरगस उक्तावण जाताना सदां अडशी आसलेलीं कुटुंबां आतां दोड्यान वाडोवन आसा म्हूण सांगूंक व्हरतो संतोश भोगता. प्रस्तुत आमच्या फिरगजेंत 470 कुटुंबां दखल जाल्यान. दखल जायनातलीं हेर थोडीं कुटुंबां दखल जावंक बाकी आसात. 6 वाड्यांनी म्हयन्यावार वाड्या जमत्यो चलोवन आसात. पूण उपरांत कोवीड पिडे निमती निर्बंध आशिल्ल्यान साबार म्हयन्यांनी जमत चलोवन व्हरूंक साध्य जावंक ना. प्राजीत काळार फाटल्या वर्सा बरेच शुक्राराचें तशेंच आयताराचें कुर्सावाटेचें भक्तीपण चलोवन व्हेलां आनी थोड्या वाड्यांनी प्राजीत काळार वाड्यांत कुर्सावाट चलोवन व्हेल्या. पूण उपरांत कोवीड वरवीं सरकारान मार्च 20 तावन जून 7 पर्यंत लॉकडावन घाल्लें. ह्या वेळार कसलेंच कार्य करूंक अवकाश नासलो. प्रत्येक जावन प्राजीत काळार चलोवन वचची वार्षिक रेतीर निमाण्या हप्त्याची आनी पास्कांची कसलींच लितूजी करूंक साध्य जावंक ना. ह्या लॉकडावन वेळार लोकांक काम नासतना आमच्या फिरगेच्या साबार कुटुंबांक दिसपट्ट्या खाणा जेवणाक कश्ट जाल्ले. ह्या वेळार आमच्या थोड्या फिरगतकारांच्या सहकारान लगभग 500,000 रुपये जमा करून 80 आनी 100 क्रिस्तांव तशें थोड्या अक्रिस्तांव कुटुंबांक दिसपट्ट्या खाणा जेवणाक गरजेच्यो वस्तू दिवन तांचे थोडेपणी कश्ट हाळू करूंक प्रयत्न केला म्हूण सांगूंक व्हरती दादूसकाय भोगता. लॉकडावन उपरांत मिसां सुरू जाल्लीं तवळ कोविडा वरवीं सरकारांनी DSCजीन दिल्लीं नियमां म्हणजे थर्मल स्कॅनिंग, मिसाक आयिल्ल्यांची माहीत बरोवंक आनी हर एका मिसा उपरांत इगस सॅनिटायझेशन करूंक आनी हेर थोडी जबाबदारी आशिल्ली. हाची जबाबदारी विगारांनी उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी आनी सर वाड्यांच्या गुरकारांनी वयसून वाड्यांच्या प्रतिनिधी आनी हेर थोड्या फिरगसकारांच्या सहकारान बऱ्यान केल्या. ही सदां 6 म्हयने चलोवन व्हेल्या. तशेंच सॅनिटायझर आनी इतर गरजे वस्तूंक फिरगेच्या साबारांनी आर्थीक कुमोग दिल्या. आमच्या फिरगजेंत वस्ती येजक जावन सेवा दितल्या फादर पावल क्रास्ताक संपाचे फिरगेज वेगार जावन वर्ग जाल्ले वरवीं तांकां फिरगेजीतावन आदेश मागचें कार्य शेनवारा जुलय 25 तारखेर सांजेच्या मिसा उपरांत चलोवन व्हेलें. सर फिरगसकारांनी तांच्या सेवेक तांचो उपकार भोवून तांच्या मुखल्या मिसावाक बरें मागलें. तांकां जुलय 27 तारखेर विगार, उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी आनी थोडीं फिरगसकारां सांगाता मेळून संपाचे फिरगजेक पावन आयल्या. ऑगस्ट 15 तारखेर मोरयेचें सरगरण फेस्ताचें मीस जाल्लें. सकाळीं पयल्या मिसा उपरांत आमच्या देशाचो बावटो उबान स्वातंत्र्य दीस संभ्रमलो. ऑगस्ट 30 तारखेतावन मोदी साहेबींच्या फेस्ताक तयारी जावन नव्यान प्रारंभ केलें. हर एक दिसा नव्याना उपरांत मोरयेक फुलां अर्पून मान केलो आनी अखेरीक सर्वांक गोडशें वांटलें. सप्टेंबर 5 तारखेर आमच्या फिरगेची पात्रोण कोलकाताची सांत तेरेसाचें फेस्ताचें मीस संभ्रमलें. मिसा उपरांत फिरगेच्या सर टिचरांक गुलाब आनी उगडासची ल्हान कानीक दिवन सन्मान केलो. सांगातास 10व्या आनी PUC क्लासीच्या परिक्षेंत डिस्टिंक्शन मेळिल्ल्यांक सन्मान केलो आनी मोगाची काणीक दिली. सप्टेंबर 8 तारखेर मोदी साहेबींचें फेस्त गद्दळ्यान केलें. कणशी बेजार करून लोकां वांटली आनी सर्वांक खूब वांटून फेस्ताचो संभ्रम चलयलो. ऑक्टोबर 18 तारखेर मिसा वायतार संभ्रमलो. मिसा उपरांत काणिको आनी हेर वस्तू एलाम केल्यो. अशें वट्टू 1,60,08,000 जमा करून DSCजीक दान दिलो. डिसेंबर 26 तारखेर नातालां फेस्त क्रिसमस कॅरला सवें सुरू केलें. उपरांत संभ्रमीक मिसाचें बलिदान. मिसा उपरांत सर्वांक केक वांटून फेस्ताचो संतोश पासारलो. हे फावटी फिरगसकारांक नातालांच्या फेस्ता लेखार निकेत्रांचो स्पर्धो चलयलो. डिसेंबर 30 आनी 1 तारखेर देवान आमचेर ओतिल्ल्या कृपे देण्यांक अर्गां जावन 1 घंटो भर सक्रामेंताचें आराधन शांती फेर कवंतच्या धर्म भयणींनी चलोवन व्हेलें. उपरांत मिसाच्या बलिदानाद्वारे नव्या वर्साचो संभ्रम चलयलो. जानेवारी 3 तारखेर मिसार आमच्या फिरगेच्या 17 जाणां भुरग्यांक पयलो कुमगार दिलो. जानेवारी 17 तारखेर कोविडा वरवीं बंद पडिल्ल्यो दोतोनीच्यो क्लासी आरंभ केल्यो आनी PUC भुरग्यांक YCS सुरू केलें. वर्साचीं घराबेजमेंतां विगार बापान सुरू केल्लीं. उपरांत तांची भलायकी बरी नासले वरवीं फादर वॉल्टर डिमोर्लन करूंक कुमो केली. तशेंच विगार बापांची भलायकी बरी नासतना आस्पत्रेंत चिकित्सा घेवन आसतना फादर वॉल्टर डिमोर्लन आमच्या फिरगेजेन सेवा दिल्या. तांच्या सेवेक आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. फेब्रुवारी 17 तारखेर सिंजचो बुधवार आचरण केलो. तळवेर बेंजार गल्ली सिंज घालून प्राजीत काळ आरंभ केलो. मार्च 1 तावन 4 तारीख सांजेर 5 तावन 8 वरां पर्यंत प्राजीत काळांक वार्षिक रेती रसा केल्ली. ही फाक्षिकेरे फिरगस विगार फादर मेल्विन नोरोन्ना हांणी चलोवन व्हेली. ह्या रेतीरेंत व्हडा संख्यान फिरगसकारांनी भाग घेतलो आनी प्राजीत काळाक आत्मीक फायदो जोडूंक भोव चड उपकारली. मार्च 13 तारखेर
मिसार आमच्या फिरगेच्या 500 जाणां भुरग्यांक गवळी बापांनी क्रिस्म दिलो. मार्च 14 तारखेर सांजोवच्या 3 पत्रां आनी उगडापणाच्या पत्रांचेर भुरग्यांक तशेंच व्हडांक बायबल क्विज मांडून हाडलो. हातूंत 100 जाणांनी भाग घेतलो. मार्च 21 तारखेर भुरग्यांक दोतोनीची परीक्षा चलयली. मार्च 28 तारखेर ताळयांचो आयतार आचरण केलो. बेंजार केल्ल्यो ताळयो घेवन कंपाऊंडा भितर पुरुशांकान इगर्ज प्रवेश जावन मीस पेटयलें. निमाण ब्रेस्तारा 100 जाणां स्त्रियो आनी 100 जाण दादले आपोस्ताल जावन आसले. त्या दिसा सांजेर जेजूच्या निमाण्या जेवणा विशयें माया मोगा विशयें याजकी संस्कारा विशयें सुमार 1 घंटो वर नियाळ चलोवन वेलो. निमाण शुक्रारा सकाळींच्या कोसावट्टेच्या भक्तिबनाक 100 लोक हजर आसलो. दुसरे दिसा आलेल्या सुनवार सांजेर पास्कांच्या जागरणेचो आनी जेजूच्या जिवंतपणाचो संभ्रम चलोवन वेलो. परत्यान कोविडा लागून सरकारान एप्रील 22 तावन जुलय 7 तारखे पर्यंत लॉकडावन घाल्लें. ह्या वेळार कसलीय कार्य करूंक अवकाश नासलो. ह्या वेळार श्री ऑल्विन लोबोच्या सहकारान सादारण रुपये 30,000 खर्चार 40 आनी 2 फिरगेच्या गज्जेवन कुटुंबांक दिसपट्ट्या खाणा जेवणाक गरज पडच्यो वस्तू वांटल्यो. ऑगस्ट 30 तारखेर तावन मनसेच्या फेस्ताक तयारी जावन नव्यान प्रारंभ केलें. सप्टेंबर 6 तारखेर आमच्या फिरगेची पात्रोण कोलकाती सांत तेरेजाचें फेस्त मीस संभ्रमलें. उपरांत फिरगेच्या सर टिचरांक गुलाब दिवन सन्मान केलो. मदर तेरेजाक भायर सर्वांक वाती पेटोवंक अनुकूल जावच्याक ग्रोट्टो बंदयल्लो हाचें उक्तावण केलें. श्री ऑल्विन लोबो आनी कुटामू हाच्या सगळ्या खर्चाक पोशाक जावन आसले. सप्टेंबर 8 तारखेर मोंदी फेस्त गद्दाळ्यान केलें. कणसी बेंजारकन लोकां वांटली. सर्वांनी सांगाता मेळून ओन सेवलें आनी सर्वांक कोबू वांटलो. ऑक्टोबर 26 तारखेर मिसांव आयतार संभ्रमलो. मिसा उपरांत काणीक आनी हेर वस्तू एलाम केल्यो. अशें ओट्टू 2,12,000 चिल्लार जमो करून DSCGक दान दिलो. डिसेंबर 19 तारखेर ICM संघान वाड्यावार भुरग्यांक तशेंच व्हडांक क्रिसमस कॅरल्स स्पर्धो मांडून हाडिल्लो. डिसेंबर 22 तारखेर नातालां फेस्ताक तयारी जावन सांजेर 4 तावन 7 वरां पर्यंत कुमसारां दवरलीं. डिसेंबर 24 तारखेर हरशींचे बरी ह्या वर्सा नातालां फेस्त क्रिसमस कॅरल्सा सुवें सुरू केलें. उपरांत संभ्रमीक मिसाचें बलिदान. मिसा उपरांत सर्वांक केक वांटून फेस्ताचो संतोश पसारलो. ICM संघान मनोरंजना थोडे खेळ आनी हावजी चलोवन सर्वांनी सांगाता मेळून फेस्ताचो संभ्रम दोट्टो केलो. डिसेंबर 30 आनी 1 तारखे वर्साच्या अखेरीच्या दिसा देवान आमचेर वतिल्ल्या कृपे देण्या अर्गान जावन 1 घंटो भर सक्रामंतचें आराधन राफेल मेरी कोवेंताच्या धर्मभयणींनी चलोवन वेलें. उपरांत मिसाच्या बलिदानाद्वारे नव्या वर्साचो संभ्रम चलयलो. जानेवारी 2 तारखे DSCGन मांडून हाडिल्ल्या एवकरिस्तीच्या पुरशावांत आमच्या फिरगेजितावन 15 जाण स्वयंसेवकांनी सेवा दिल्या. ह्या वर्साची गार्बेज मेंतां विगार बाप्पा करनत आसात आनी थोड्या वाड्यांनी करूंक बाकी आसात. फेब्रुवारी 13 तारखेर इगर्जे वाठार आनी पार्किंग ग्रावंड नितळ करूंक सभास फिरगेजकारांनी येवन वावर केला आनी अपुरबायन नितळ करूंक सहकार दिला. आमच्या शेजारी राफेल मेरी कोवेंताची धर्मभयणी आनी शांती विहार कोवेंताची धर्मभयणी आमच्या फिरगेजेक तांची सेवा दिवन आसात. थोड्या भुरग्यांक तांच्या शिकपाक आदार जावन फिरगेजितावन आर्थीक आदार दिला. तशेंच वैद्यकी मेडिकल फंडांतून थोड्या पिडेस्तांक आर्थीक सहकार दिला. हर एकल्यांक संक्रमणाच्या आराधनांत भाग घेवंक अवकाश करून दिवचे येराद्यान हर एका म्हयन्याच्या पयल्या शेनवारा आनी आयतारा हर एका मिसा उपरांत सुमार अर्द घंटो भर विगार बाब सक्रामंतचें आराधन चलोवन व्हरतात. ही मोठी वर्दी अखेर करतना तुमकां सर्वांक फिरगेज विगारा सवें सर बरें मागता हांव. मुखल्या वर्सांनी फिरगेज आनीक व्हडा संख्यांनी वाडोवन दी. देवा बापाच्या आशिर्वादान दराळ देंवन दी आनी सर तरांची बरेंपण ह्या फिरगेज कुटुंबांत जावन दी म्हूण आशेता हांव. देव बरें करूं. देव बरें करूं तुका मानेस्त ऑस्टिन मोंतेरो फिरगजेच्या अभिवृद्धीची झळक तुवें आमकां दिल्ल्याक. मोगाचेनो शिकपा क्षेत्रांत उत्तम अंक आपणायिल्ल्या भुरग्यांक तशेंच विशेष रितींनी आपणाची तालंतां प्रदर्शीत करून जीक आपणायिल्ल्यांक आतां सन्मान कार्य आसा केलां. आतां 10वी वर्गाच्या भुरग्यांक सन्मान कार्य चलोवन वचच्याक हांव विनंती करतां मानेस्त रोशन क्रास्ताक. सदन तें आमचें न्हय बगार सदन तें देवान आमी करच्या परिश्रमाक दिवचें एक व्हड इनाम म्हूण आमी वळखोवेत.
आमच्या सदस्याच्या भुरग्यांनी यांचं सदान केलां देखून तुर्तान तुमी वयर येवचें आनी हांगासर तुमचे मोगाचे खाणेक तुमी केल्ल्या सदानाक यासाक बाप्पा दावन मनाच्या सैऱ्यांत हांव स्विकार करची. क्रिस्टन वर्नन लोबो CBSE विभागान 96.4% मार्क्स ताणें आपणायल्यात. पूत किरण विनय लोबो आनी विना शर्मिला लोबो हांचो कालवारी वाड्याचो 582 मार्क्स ताका मेळ्ळे आसात. आनी माउंट कार्मेलांत तो शिकतालो. मनादीक बाब जेम्स डिसोजा विगारवार तुमी क्रिस्टनाक उल्हास पटयचे म्हूण उलो दिता. दोन थाळयांचो आवाज सगळ्यांचो. आर्यन लूक मोंतेरो CBSE विभागान 91.2% मार्क्स ताणें आपणायल्यात. पूत सुजय मोविन मोंतेरो आनी संध्या किरण मोंतेरो हांचो 456 मार्क्स ताका मेळिल्ले आसात 500. सांजोकी वाड्याचो प्रेसिडेन्सी इस्कॉलांत ताणें शिकाप सोडलां. दोन थाळयो ताका दिवया आर्यन. देव बरें करूं. हांगासर म्हणटा बाप जेम्स डिसोजा तुमकां आनी मुखल्या दोगांक मनादीक बाप विन्सेंट डिसोजा COD पसो निर्देशक भोवमान दितलो. ॲशल कॉन्सेप्टा लोबो 93.6% मार्क्स ताणें SSLCंत आपणायल्यात. ऑल्विन लोबो आनी आयडा लोबोचें दुयें जावन आसून 585 मार्क्स ताका मेळ्ळ्यात 625 सेंट अलोशियस हायस्कुलांत. दोन गठ्ठ थाळयो ताका दिवया आमी ॲशल. रेनिशा वियोला डिसोजा हाका मेळिल्ले अंक आसात 602 602 आउट ऑफ 625. 96.32% ताका मेळिल्ले आसा. गॉडविन रोनाल्ड डिसोजा आनी विना चॅनेट डिसोजाचें दू सेंट जोसेफ इंग्लीश मिडियम हायस्कुलांत तें शिकाप करन आसा नित्यादार वाड्यात हांव. ದೇವ ಬರೆಂ ಕರು ಮನದೇಗ್ ಬಪ್ಪನೋ ಮುಂದಿನ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮೊಯ್ಲಿ. ಲಿಸನ್ ಸೆರಾವೋ ಹಕ್ಕ ಮೇಳಲ್ಲಿ ಅಂಕ ಸಾತ್ 602 out of 625, 96.32%. सेक्रेड आर्ट इस्कॉलान शिकले. सेक्रेड आर्ट वॉर्ड टाउन आणि म्हणजे पवित्र काळजा वाड्याचे लॅन्सी आणि लविना सेरोवचेंदू सेंट जोसेफ इंग्लिश मिडियम हायस्कूल कुलशेखरान ताचे शिकाप ताणें केल्ले आसा. लिजन दोन गठ्ठ ताळयो आमच्या सुमेस्ताच्यो. फ्रीडल स्वीटी डिसोजा 92.64% मेळ्ळ्यात 574 out of 625. सांबोस्त्या वाड्या जावन आणि दू आसा फ्रँकी डिसोजा आणि अनिता डिसोजांचे सेक्रेड आर्ट इस्कॉलान ताचे शिकाप ताणें केल्ले आसा. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್ ತಾವು ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. आणि आयसो SSLCच्या विभागांत अकरेचे सादाकी ते जावन आसा रिशा जॉन लसरादो. ताका 91% मार्क्स मेळिल्ले आसात. होली फॅमिली वाड्या टाउन 569 out of 625. रोशन क्लेमेंट लसरादो आणि विल्मा विविटा लसरादो चेंदू जावन आसा भगवंत कुटमा वाड्या टाउन सेंट जोसेफ्स इंग्लिश मिडियम हायस्कुलान ताणें शिकाप केल्ले आसा. विगार बापांनी रिशाक सन्मान करेचे म्हणून उलो दिता. मनादेक बाप आल्बन डिसोजा. सतीश जाणांक परत एक बोटी रास रास घोस ताळयां सवास. देव बरें करूं. विगार बापांक देव बरें करूं. मानेस्त रोशन Shabaski Burgiano, it is indeed a great achievement from your side. You all have made us very proud. Thank you. Ata haulo dita Manadik Vincent Sosbapank आपल्या जन्वायन बरयल्ल्या उतरांनी आमकां सर्वांक तांचो संदेश दिवच्याक. ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ದಾನೆ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ದೇವಾಲಯದ ಸಮುದಾಯದ ದಿವಸ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿದ ವಂದನೀಯ ಪೂಜನೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ಆಲ್ಬನ್ ಡಿಸೋಜರವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರುವ ಫಾದರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ರವರೇ,
ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಮೇಯರಾದ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ರವರೇ, ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿಲಿಯಂ ರವರೇ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಸ್ಟಿನ್ ರವರೇ, ನೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸದಸ್ಯರೇ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಮುದ್ದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಷ್ಕಳಂಕ ಹೃದಯದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಾರಿದ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ, ವಿಶ್ವ ಮಾತೃತ್ವದ ಶಾಂತಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೇವೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಿದ ಈ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಈ ಪಾಲ್ದನೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಶೋಭೆ ತರುವ, ಸಮುದಾಯದ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಾರುವ ಈ ಸಮುದಾಯದ ದಿವಸ ಇವತ್ತು ಫಾದರ್ ಆಲ್ಬನ್ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ನಾನು ಅತೀವ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಬೆಳಗಿನ ಪೂಜೆ, ನಂತರದ ಸೇವಾ ಕೈಂಕರ್ಯ, ಭೋಜನದ ತಯಾರಿ, ಕಿರುನಾಟಕ, ಇತರ ನೃತ್ಯಗಳಿಂದ, ಸಂದೇಶಗಳಿಂದ ನಿಷ್ಕಳಂಕ ಪ್ರೀತಿ ಕೇವಲ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ, ನಡೆ ನುಡಿಗಳಿಂದಲೂ ಅಂತ ಇವತ್ತು ವರದಿ ವಾಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿ ಗಮನಿಸಿದೆವು. ಕೇವಲ ಈ ನಾಟಕೀಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಕಿರುನಾಟಕ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೀತಿ ಸಾರುವುದು ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜವಾದ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ವರದಿ ವಾಚನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದೆವು. ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲೆ ಮೀರಿ, ಸೀಮೆ ಮೀರಿ, ಗಡಿ ಮೀರಿ ಅದು ಸಾರುತ್ತದೆ. ಅದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ. ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಬಡವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸ್ವಧರ್ಮೀಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಯಾರು ಬಡವರ ಅವರು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಮೀರಿ ಆ ಬಡವರಿಗೆ ಊಟದ ಪರಿಕರ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಕರ, ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿದ ಕೀರ್ತಿ ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಫಾದರ್ ಆಲ್ಬನ್ರವರು ಪಾಲನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಜೊತೆ, ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರ ಜೊತೆ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಮುದಾಯದ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಿಯರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಫಾದರ್ ಆಲ್ಬನ್ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಫಾದರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅತೀವ ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಗೌರವದಿಂದ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಪ್ರೀತಿ, ಲವ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದ ಮೂಲತಃ ಶಬ್ದ. ಈ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲತಃ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅರ್ಥಗಳು ಈ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂಲ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯುವುದು ಅತಿ ಅಗತ್ಯ. ಲವ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ನಾವು ಕೊಡುವುದಾದರೆ ಈರೋಸ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದ. ಹೀರೋಸ್ ಅಂದರೆ HEROS ಅಲ್ಲ, EROS. ನಾವು ಈಗ ತಾನೇ ನೋಡಿದ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಗೆ, ನೀವು ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು ನೋಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಾಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಹೀರೋಸ್ ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ, ಮಾಧುರ್ಯದ, ಭಾವನೆಯ, ಉನ್ಮಾದದ ಪ್ರೀತಿ, ಲವ್ವರ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರೀತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಲವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಹೀರೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಫೀಲಿಯಾ ಅಂತ. ಫೀಲಿಯಾ ಅಂದರೆ ಭಾತೃತ್ವದ ಪ್ರೀತಿ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಪ್ರೀತಿ. ಸಾಧಾರಣ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಮೀಸಲು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರೀತಿ, ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವುದಂದರೆ ಅಗಾಪೆ. ಅಗಾಪೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೆ ಮೀರಿ, ಜಾತಿ ಮೀರಿ, ಧರ್ಮ ಮೀರಿ, ಗಡಿ ಮೀರಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಪ್ರೀತಿ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಅವರ ಜೀವನ, ಅವರ ನಡೆನುಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಮದರ್ ತೆರೇಸರವರು ಈ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿದರು. ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಕ್ಷಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ, ಸಮುದಾಯದವರು, ಪಾಲ್ದನೆ ಚರ್ಚಿನ ಸಮಗ್ರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರತೀಕ ಈ ದೇವಾಲಯ
ಕಟ್ಟಡದ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವಾಲಯ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ, ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು, ನಮ್ಮ ಸಮಾನತೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಮಾನತೆ ಸಾರುವ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು. ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೇವೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಸಾರಿದಾಗ ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಟ್ಟಾಗಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪಾಲ್ದನೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 460 ಕುಟುಂಬಗಳಿವೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯರ ತನಕ ಸಮಾನತೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇರುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ, ಸಮಾನ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದರೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ಬೋದಾ? ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನೀವೆಲ್ಲರೂ 460 ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಸಮಾನತೆಯ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಸಮಾನ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಸೇವೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ, ಹಾಗೂ ಆ ಸೇವೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಮಾತುಗಳು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 460 ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಆಮೋರಿ, ಅಣಿತೇರ್ಸ್, ಜಪಸರದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಈ 460 ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ, ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡುವ ಸಾಕ್ಷಿ. ಇವತ್ತು ಫಾದರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸುಮಾರು 800,000 ಜನ ಭೋಜನವನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಈ ಭೋಜನ ಸೇವಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ, ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಜನರು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಸಂಜೆ ಈ ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ತನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರಾದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಯಶಸ್ವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ, ರೂಪುರೇಷೆ ಕೊಟ್ಟ, ಚಿಂತನೆ ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸರ್ವ ಜನರನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಸರ್ವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಫಾದರ್ ಆಲ್ಬಂಡ್ರವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಶುಭ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಮದರ್ ತೆರೇಸರವರ ಭಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮಗೆ ಸದಾ ಇರಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. तुमच्या मोलादीक मोतयां उतरांक तुमकां मान बगयता, देव बरें करूं. आतां PUC भुरग्यांचे सन्मान कार्य मानेस्त रोशन क्रास्तान मुंदरसून वरेजे म्हणून विनंती करता. PUC विभागांत दोगां भुरग्यांक आयच्या दिसा सन्मान आसा, कित्याक शिकपा शेतांत तांणी केल्लें साधन तें उंचायेचें जावन आसा. आनी हो गौरव विगार बापांनी मनादेक बाप आल्बन डिसोजा हांणी सोलून वरीचें म्हणून उलो दिता. रॉय जोशवा लसरादो ताका मेळिल्ले अंक आसात 685 594 आउट ऑफ 600, म्हणजे 99% 99% ताका मेळिल्ले आसा. जोर ताळयो आमी देवया. आनी तो आसा भगवंत कोट माता आफ्लो रोशन क्लेमेंट लसरादो आनी वेल्मा बेबिटा लसरादो आनी सुपूतो सेंट अलोशियस PUCन ताणें शिकप केल्लें आसा. देखून सो मार्क्स मात ताका उणें मेळ्ळ्यात, पूण 99% मेळिल्लो आमच्या फिरगजेंतलो एक मोलादीक तीक म्हळ्यार आमकां अभिमानच. म्युरल जेनिशा फोर्टाडो ताका मेळिल्ले अंक आसात 92%, 92%. सान फ्रांसीस सावेर वाड्यातावन हे मेल्विन जोसेफ फोर्टाडो आनी जॅनेट फोर्टाडोचें माणिक जावन आसा. शक्ती PUC शक्तीनगर थंयसर ताणें शिकप केल्लें आसा. 552 आउट ऑफ 600 ताका मेळिल्ले आसा. 2 ताळयो ताकाय देवया फॉर दॅट ग्रेट अचिवमेंट. कंग्रॅच्युलेशन आनी विगार बापाचो मनपूर्वक उपकार बावुरता. देव बरें करूं रोशन. कंग्रॅच्युलेशन्स एंड हॅट्स ऑफ टू ऑल आर अचिवर्स. आतां आमच्या मोगाळ विगार बापांतावन संदेश. आयच्या ह्या कार्यक्रमाक हजर जावन वेदीचेर आशिल्ल्या आमच्या सिटी वाड्याचो विकारभार फादर जेम्स, तशेंच CODचो डायरेक्टर फादर विन्सेंट डिसोजा, आमचो कॉर्पोरेट श्री भास्कर, पिरगजेचो उपाध्यक्ष श्री विलियम, कार्यदर्शी
श्री ऑस्टीन, धार्मीक भयणीनो आनी फिरगजकारांनो आनी भायर तावन हांगासर हजर आशिल्ल्या सैऱ्यानो, पयल्या सुवातेर आमच्या फिरगजकारांक हांव संतोश बरीत, शांती बरीत फिरगस दिवस मागतां. मदर तेरेसाच्या मजतीन ही फिरगज आसा जाल्या आनी त्या देखून तिका आमी अर्गां पाठोवया. सांगतास जेजूच्या मोरयेच्या आदारान ही फिरगज बऱ्या तरेन बांदून हाडूंक साध्य जालां. देखून आमी खंडीत जावन अर्गां दिवंक फावो. आज हांगासर सर्व आमी सांगता मेळ्ळ्या वर्देर जाय पुरतें आयकलें आनी जाल्लीं कार्यां तुमच्या मुखार हांगासर दवरलीं आनी न्हीद जावन जाल्लीं तें तुमी आयकलें. ही फिरगज ल्हान तरी फिरगजकारा मदें एकवट माया मोग आसा. तेच परी हांगासर पेऱ्याचो हुस्कोय आसा. हाका दाखलो कोविडाच्या वेळार जाय पुरत्या जाण आनी सड्डनांतर जाल्यार इल्लें इल्लेंपणी वट्टुकर हांगासर हाडून दिवन कोण पोटाक नासतना कश्ट जाता तांचे कश्ट हाळू करूंक आमकां साध्य जालां. हें जावन आसा तुमचें भाव बांदवपण आनी तुमकां एकामेका आसलो तो मोग हांगासर आमकां स्पश्ट जाता. जेजू म्हणली ती उतरां साम मातेवाच्या 25व्या अध्यायांत 30 आनी 5, 6.5 आनी 6. म्हज्या ल्हाना भावा मदल्या आती ल्हाना कितें तुमी केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. खंडीत जावन आमी केल्ली ती कुमूक ती आमच्या पेल्या केल्ली देवान मेसोवची कुमूक ती जावन आसा. आनी हांगासर आज आमी पळयता जाय पुरती जाणां सांगता मेळून जेवण आनी पुरो तयार केलें. जेवण तयार आसा आनी जेवण आमी सेवता. आमचो एकवट मोग मायपास हांगासर आमी प्रदर्शीत करता. हो न्ही केवल आज मात्र मुखल्या जिवितांत की मुंदरसून वचूं जाय आनी सदांच आमचें थंय मोग मायपास उरो जाय ही जावन आसा आमची हर एकल्याची आशा. आमच्या घरात दोग रेडे आसले आनी एक दीस ते हांडून पडले. कशें केल्यार तांकां सुटोवंक आमकां जावना. निमाणें व्हडलीं व्हडलीं बेतां आसलीं भितर ती व्हरून सगळ्यांनी आमी मारूंक सुरू केलें. उपरांत सोडलें, धांवले, दन आमी बांदून घालें. दुसरे दिसा आमी सोरोवंक सोडलें तांकां. हे एकामेका लेवतात. आदले दिसा झगडून पडल्यात. दुसरे दिसा बारी मोगान आसात ते. चडून चिल्लर कांय घडले वेळार आमी एकामेका सुदारसून व्हरचें हें जावन आसा काम आमचें. खंयसर घडना, चडणें सगळ्यांनी घडटा कांय इल्लेशें चिल्लर कारणां खातीर. आनी ह्या वेळार मायमोगाच्या स्पिरितान आमी सुदारसून व्हरचें काम जावन आसा आमचें हें आमी हर एकल्यान समजूं जाय आनी त्या प्रकार आमचें जीवन आमी मांडून हाडी जाय. तें जावन आसा एक वर्तें काम. आयचीं वाचपां आयताराचीं पयलें वचप तशेंच आयची शुभ वार्ता जर तर आमी बऱ्या तरान ती वाचली ह्या विशयान आमी नियाळ केलो खंडीत जावन आमचे मदें शांत समाधान आसा जावंक साध्य जाता. आनी ही वाचपां एक आदार ती जावन आसात. म्हाका 5 मिनटां मात्र दिल्यात त्या देखून चड लांब व्हरना. देखून परत एक पटी तुमचो सहकार आनी मुखारी अशेंत आसूं दी. तुमच्या ह्या फिरगज कुटुंबा मदें मोग, शांती, समाधान, एकामेकाचो हुस्को तो आसूं दी. एकामेका सुदारसूंचें, एकामेका आदारसूंचें हें काम मुंदरून वचूं दी. मदर तेरेसान दिल्ली ती सेवा आमी सांगता मेळून एकामेकाची सेवा कर. ही सेवा आमचे मदें निरंतर उरोवन दी सांगून हांव मागतां. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं फादर तुमच्या उत्तेजित उतरांक. आतां मोगाचे न्हू विशेष तालंतवंत भुरग्यांचे सन्मान कार्य चलोवन वचच्याक
हांव उलो दितां मानेस्त रोशन क्रास्ताक. एका फिरगजेंत जर विशेष तालेंतां सदनां केल्लीं भुरगीं आसल्यार तसो त्या फिरगजेक व्हड गौरव म्हणटा. पयल्यान पयलें आमच्या फिरगजेच्या ह्या सौगांयकी पयल्यान हांव मुखार आपोवंक उलो दितां. बाय नताशा डिसिल्वा, बाय ट्रिविया क्रेडा वेगस, बाय रिशल दिशा डिसोजा आनी डॉक्टर ज्युएल मार्टीस. तुमी सौगांयनी पयल्यान पयलें हांगा फुडें येवन ह्या वेदी वयली बसका, मनाची बसका तुमी घेवंक जाय म्हणून उलो दिता. सगळ्यां ताळयो आवाज मदीं ह्या सौगांय सदाकिंक, कित्याक आमच्या मदल्या आमच्या फिरगजेच्या सौगां चली आनी सदान गेला म्हळ्यार अभिमान न्हय गे. जोरान ताळयो देवया. ह्या मनाच्या बसकेर थंय बसता तांच्या सदाना विशयी हांव आतां उपरांत उलयतां. पयलें आसा बाय नताशा डिसिल्वा, त्या कुशीन आसा पंथार थंय बसला. आनी ताच्या सदाना विशयी हांवें सांगचें जाल्यार कराटेन ताणें सदान केल्लें आसा आनी त्या शेतांत पडजळचें नक्तेर पालदाने तावन तें जावन आसा. आनंद आनी दयानंद सिल्वा हांचें पवित्र काळजा वाड्याचें प्रस्तुत सा लुईस पियुसींत सेकंड पियुसी शिकप तें करन आसा. कराटेंत ब्लॅक बेल्ट आपणायिल्ली शतीताची आनी 13th राज्य मट्टाच्या ओपन चॅम्पियनशिपान बंगराळे पदाक ताणें आपणायलां. 2 घट्ट ताळयो ताका. आनी बाय नताशाक आतां हांगासर सन्मान करचो वेळ जावन आसा. उलो दिता विगारवार मानादीक बाप जेम्स डिसोजा आनी फुडें येवन नताशाक शॉल पांगोरन उल्हास पटयचे म्हूण हांव तुमचे लागीं उपकार मागतां. फुलांतुरो दिवन मानादीक बाप विन्सेंट डिसोजा CODPचो निर्देशक तुमी गौरव पटोवंक जाय. त्याच रितीन फळां अर्पण मानेस भास्कर मोइली आमचो कॉर्पोरेटर गौरव पटयता आनी इनाम दितात आमचे मोगाचे विगार बाप मनादेक आल्बन सोस तेग सोस पदऱ्या पद आमच्या वेदीर आसचें मोगाचें भाग म्हणवेत न्ही गे. मागीर नताशाक जोरान ताळयो आवाज आमचो सगळ्यांचो. कराटेच्या शेतांत आनीक उंचायेक पावोवन दी म्हूण आशेता. नताशा बरें मागता. उठचें नाका इंत बस. सौगांय सांगाता उपरांत सांगाता एक तस्वीर आमी काडटले. ह्या पंक्तेर त्या कुशीन जावन ह्या कुशीक हांव पावता आनी हांगासर बसला बाय ट्रिविया क्रेडा वेगस. ताणें विंचलेलें शेत जावन आसा बॅडमिंटन आनी ह्या बॅडमिंटन शेतान ताणें नांव व्हेल्लें आसा. तें आसा राजेश वेगस आनी सॅन्ड्रा वेगस हांचें नित्यादार वाड्याचें. आनी प्रेसिडेन्सी कॉलेजींत केलराय हांगासर फर्स्ट PUC PCMC शिकप तें करन आसा. आनी यॉनिक्स सनरायज कर्नाटका स्टेट ज्युनियर अंडर 17th रँकिंग टुर्नामेंट 2021 बँगलोरान सरल्ल्या 18 सप्टेंबर टू 21 सप्टेंबर म्हणसर ताका सिल्वर मेडल अंडर 17 गर्ल्स डबल स्टेट रँकिंगान मेळिल्लें आसा. यॉनिक सनरायज कर्नाटका स्टेट ज्युनियर अंडर 17 बॅडमिंटन चॅम्पियनशीप 2021 मंड्यान चलल्ल्या 7th नोव्हेंबर तावन 11 नोव्हेंबर म्हणसर ब्रॉन्झ मेडल इन 2 कॅटेगरीज ताका मेळिल्ली आसा. अंडर 17 गर्ल्स डबल्स आनी अंडर 17 मिक्स्ड डबल्स देखून बंगराळ्या पदक न्ही सिल्वर मेडल आनी ब्रॉन्झ मेडल आपणायल्ल्या आमच्या पिरगजेच्या ह्या तालेंतवंत बाय ट्रिविया क्रेडा वेगस. 2 घट्ट ताळयो आमच्यो दिवया. शॉल पांगोर्न मनादेक बाप जेम्स डिसोजा तावन सन्मान उपरांत फुलांतुरो बाप विन्सेंट डिसोजा फळां अर्पितात आमचो मोगाचो कॉर्पोरेटर आनी इनाम दिता मनादेक बाप आल्बन सोस. दोन गट्ट ताळयो सैर्यानो. हार्दिक अभिनंदन ट्रिविया. राज्य मट्टार न्ही राष्ट्र मट्टार पडजळून ऑलिंपिक्सान आमच्या फिरगजेक इंडियाक मेडल हाड म्हूण बॅडमिंटन तुका बरें मागता बरें आशेता. नॅशनल मॅचांत तें परवा पार्टिसिपेट करता आनी ताका बरें आशेवया आमी थंयसर तें परजळून दी म्हण आमी मागया.
आनी मुखलें आसा एक अत्युत्तम सदाकी आनी ताणें केल्लें सदन आसा M.Coman पयलें रँक ताका मेळ्ळा तें आसा बाय रिशल डिसोजा. दोन घट्ट ताळयो देवया. संबोस्त्या वाड्याच्या डेनिस जोसेफ डिसोजा आनी सेलिन डिसोजा हांचे मोगाचें दुतें जावन आसा. आनी आयले वारस जुनांत 2021 इसवेन चलिल्ल्या UGC नेट रिजल्टांत ताका 96.50 अंक मेळोवन एसिस्टंट प्रोफेसरशिपाक तें उत्तीर्ण जाल्लें आसा. नेट पास जावचें सुलभ न्ही आनी तें चिंच्या बरें येना कित्याक ताणें तें साधन फर्स्ट अटेम्प्टांत केलां. केसेटी ताणें उत्तीर्ण जाल्लें आसा न्ही गे. आनी जायतें साधन केल्लें बाय रिशल डिसोजा. शिकपांत मस्त हुशार. SSLCन PUCंत डिग्रींत बरे मार्क्स ताणें आपणायल्ले आसा. देखून शिकपा शेतान परजळचें आमचे रिशल डिसोजातून घट्ट ताळयो दिवया आमी उल्हास पाठोवया. बाब जेम्स डिसोजा तुमी शॉल्पांगोर रिशलाक उल्हास पाठोवंक जाय. बाब विन्सेंट डिसोजा तुमचे लागीं उलो दिता. फुलां तुरो अर्पोर ताका अभिनंदन सांगूंक जाय. ಶ್ರೀಯುತ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರು ಫಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದನೆಯ ಮಹಾಪೂರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು आणि विगार बापांतावन ताका मुगासो गौरव. आणि त्या पंक्तेर मदगात सोपता जुवल म्हणटा आमी भंगार जे कितें वज्र अशें जायत्या नांवांनी आमी उलयत. जुवेल मार्टीस पवित्र काळसा वाड्यातावन दू रिचर्ड मार्टीस आनी जेसी मार्टीस हांचें ताचें सदान वतें जावन आसा. फेर्गजेंत एक डॉक्टर आमच्या सांगात आसा जाल्यार डॉक्टर जुवेल मार्टीस. दोन घट्ट ताळयो दिवया आमी ताका. ताणें STM कॉलेज ऑफ नॅचुरोपॅथी आनी योगीक सायन्सांत एफिलिएटेड टू राजीव गांधी युनिव्हर्सिटी ऑफ हेल्थ सायन्सांत बॅचलर्स इन नॅचुरोपॅथी आनी योगीक सायन्सांत डिस्टिंक्शन पुरा अंतू 4.5 एकाडेमिक इयर्स ताणें आपणायल्लें आसा. आनी टॉपर इन फिलॉसॉफी ऑफ नेचर क्युअर टॉपर इन योगा फिलॉसॉफी हातूंत ताणें आपणायल्लें आसा. ताचे अंक आसात 1600 1205 आनी डॉक्टरांक तितले अंक मेळचे सुलाभेचें काम न्ही. तितलें शिकोवंक आसा. रातीक दोळ्यांक तेल ओतून शिकचें तसली एक परिस्थिती उपजाता. आनी जुवेल मार्टीसान असलें सदान केलां. आमच्या मदल्या आमच्या फिरगजेच्या डॉक्टर जुवेल मार्टीसाक दोन घट्ट ताळयो देवया उल्हास पटोवया. बाब जेम्स डिसोजा तुमी शॉल्पां गोरनो डॉक्टर जुवेल हाका सन्मान करचो. उपरांत बाब विन्सेंट डिसोजान फुलां तुरो दिवन मान करचो. सांगतास ಶ್ರೀಯುತ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರು ಫಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ आमचो विगार बाप मोगाचे कानेक दिता. ताचे उपरांत सकट बेदी वयल्या मानाच्या मान मनशांनी एका तस्विरे खातीर संगी रावचें या सदाकांच्या फाटल्यान. खुशी पावया संतोष पावया. येवच्या वर्सा 4 आसली 8 जण अप्रतिम सदाकां आमचे फिरगजेतावन उपजों दे म्हूण आमी आशेवया मदर तेरेजाच्या मजतीन. परत या सगळ्याय जाणांक देव बरें करूं. देव बरें करूं. मानेस रोशन क्रास्ता, we are indeed proud of your immense achievement. Thank you for enhancing our joy through it. And congratulations once again. ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅವರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ದೇವರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಚರ್ಚಿನ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವಂಥ ತಮ್ಮ ಹಬ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಈ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಈ ಸುಂದರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ 3 ಜನ ಡಿಸೋಜರವರಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಪೂಜಾ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ಅಲ್ಬನ್ ಮೆನೇಜಸ್ರವರು, ವಾಮಂಜೂರ್ ಚರ್ಚಿನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ಪೂಜನೀಯ
ಜೇಮ್ಸ್ ಡಿಸೋಜರವರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು CODಯ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ಪೂಜ್ಯ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸೋಜರವರು, ಈ ಚರ್ಚಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾದ ವಿಲಿಯಮ್ರವರೇ, ಈ ಚರ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾದ ಆಸ್ಟಿನ್ರವರೇ, ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡಿನ ಗುರ್ಕಾರ್ರವರೇ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಚರ್ಚಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮದರ್ ತೆರೇಸರವರು. ಮದರ್ ತೆರೇಸರವರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆದವರು. ಬಡವರ ಮೇಲೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಪಡೆದವರು. ಅದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರ ಏನು ಇಂದಿನ ತತ್ವ ಆದರ್ಶ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾಜ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲವು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಸ್ಟಿನ್ರವರು ತಮ್ಮ ಈ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ, ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತು ಕರಾಟೆ, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಇತರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಧನೆಗೈದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆಯಾಗಿ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ಬೋದು. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಸಂತೋಷ. ಅದರಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಇರೋಣ. ಏನಂದರೆ ಒಂದು 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ರೋಗ ಬಂತು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರನ್ನು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸಂಬಂಧದವರನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ರೋಗ ಬಂದರೆ ಹತ್ರ ಹೋಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಇವರು ಧರ್ಮಗುರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗೋಣ. ದೇವು ತುಮಕಾ ಸುಮೆಸ್ತಾಕ್ ದೇವ್ ಬೋರಕೊರಂದಿ ಸಂಘ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ತಮಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಸರ್. देवान सोबीत कुपांबराबर सुकणी सौजांनी सर्व जिवींनी ही पृथ्वी नेटयली, तरी ताच्या की वर्त्या माफान मनशांची उतरां जानवायच्या सक्तीन ताणें विणल्यांत. तर आतां हांव विनंती करतां मानाचे सैरे जावन आसचे मानादीक जेम्स सोजबापाक आपणाचे जनवायचे भंडार उगाडच्याक. कोलकाताच्या सांत तेरेस हिका समर्पण दिल्ल्या पालदने पिरगेजीच्या दिसाच्या ह्या संभ्रमांत वेदीचेर अध्यक्षस्थान सोबून आसच्या पिरगेजीचो विगार मानादी बाप आल्बन डिसोजा, तशेंच सैरो जावन हजर आसच्या मानादी बाप विन्सेंट डिसोजा, तशेंच ह्या वार्डाचो कॉर्पोरेटर मानेस्त भास्कर मोइली, पिरगेजीचो उपाध्यक्ष मानेस्त विलियम, कार्यदर्शी मानेस्त ऑस्टिन, हजर आसच्या सर्व वाड्यांच्या गुरकारांनो, पिरगज गोवळीक परिशदेच्या संद्यानो, मानादीक धार्मीक भयणीनो,
फिरगस कुटुंबाच्या सर्व संद्यानो मोगाच्या भुरग्यानो आनी प्रत्येक जावन आज शिकपान तशें हेर संगतींनी विशेष सदान केल्ल्या सर्व मोगाच्या बाबा भयणीनो तुमकां सगळ्यांकी परत आयच्या ह्या फिरगस दिसाचे शुभाशय हांव पठयता आनी सांगतास देवाची आशिर्वादां तुमचेर प्रत्येक तरान मागता. कुटाम जावन आसा एक ल्हानशी पवित्र सभा, मिनी पवित्र सभा, आनी तो जावन आसा मुळावो खण. आनी आमची फिरगज कितें आसा ती एक ल्हानशी पवित्र सभा. आनी ह्या पवित्र सभेन आज हांगासर पालदण्याच्या सकाळीं थावन आतां पर्यंत हो दीस संभ्रमून एक बरोसो विशयी आयच्या दिसाक घेतलो जावन आसा. आमची कुटुंबां मोगान ती बांदया आनी सांगतास बागेवन कुटुंबा बरी आमी जियोवया म्हणून. मोगान कुटुंबां बांदिल्ल्याची साक्ष येदळूस हांगासर दिल्या. फाटल्या 2 वर्सांची वर्दी कार्यदर्शीन वाचल्या मारिपात आनी ताचे वयर येदळूस उलयल्यांनी उल्लेख केला. जावंक पुरो वैद्यकीय चिकित्सा खातीर दिल्ली कुमोक, जावंक पुरो शिकपा खातीर दिल्ली कुमोक, जावंक पुरो कोविडा वेळार गरजेवंतांक दिल्लो आदार, मिसावां खातीर दिल्ली कुमोक आनी सांगतास तुमच्या गरजां खातीर एकामेकाच्या पावोवन आत्मीक कितें आसा तें बरेंपण करूंक केल्लें प्रयत्न, मिसाचें बलिदान, सक्रामेंताचें आराधन, तेर्स मागणें इत्यादी. आनी हाचो फळ जावन आज आमी पळयता हांगासर हे भोव अपुरबायेचे कार्यक्रम फिरगसो दीस एका मनान एका काळजान एकवटाच्या स्पिरितान तो चलोवन आसा. सांगाता मेळून वावुरचें, सांगाता मेळून आमी जियोवचें आनी सांगाता आमचें कितें आसा तें घालून एकामेका वांटून आदारसून सुदारसून दिवचें जावन आसा. आनी जाय की आमचें खरें क्रिस्तांवपण आनी जेजूचो आमी करचो तो मोग कार्यान भावां भयणीचो मोग करचे मारिपात आमी दाखोवचें जावन आसा. एक फावटी एकलो एका हळ्ळेक येवन म्हणलो आपणा लागीं एक मॅजीक करचो फातर आसा आनी तो मॅजीक करचो फातर ह्या तावन हांव एक बरोसो सूप करून दिवंक शकता. आनी त्या देखून तो येवन हळ्ळेंत एक डांगूर पेरायता आनी त्या डांगुराच्या आवाजाक सकड धांवून येतात कितें गजाल गी म्हणून. आनी ही गजाल तो सांगता, तो फातर दाखोवन पळया हो मॅजिकाचो फातर आनी हो मॅजिकाचो फातर ह्या आयदनांत घालो जाल्यार एक बरोसो सूप तयार करूंक हांव शकता. सगळ्यांनी थंयसर आयलेल्यांनी आतुरायेन थंयसर रावता आसतना तो म्हणलो कोणा लागीं एक व्हडलें तपलें आसा जाल्यार या बान आसा जाल्यार हाडून येजय. एकलो धांवलो आनी तो हाडून आयलो आनी आनी एकल्या लागीं म्हळें आतां बाण आसा पूण ताका उदक बरी जाय. सकड धांवले आनी आयले गेले कळसो हाडून आयले तांच्या घरांत हांव आनी बेगी बेगीन उदक तातूंत भरलें. आनी उपरांत तो म्हणलो बान आसा उदक आसा आतां सूप थंयसर तातूंत घाल्ल्या पात्रांत तो जाय जाल्यार उण जाय आनी त्या देखून उजो आनी कोणा कडेन लांकूड आसा तींग धांवली, तेणें काडयां पेट आसा ती हाडूंक धांवली आनी हांगासर उजो तांणी थंयसर पेटयलो. आनी त्या उपरांत तो म्हणलो आतां उदक सळसळ्ळें, सूप आतां मॅजीक करूंक रेडी जाला तो फातर आनी त्या देखून तुमी वचून तुमच्या घरांनी हाका गरज आसा कितें पियाव आनी इतर संगती थंयसर त्यो जाय म्हणून म्हणटा आसतना तो धांवली आनी तेंय हाडून आयली आनी सकड हाडून येवन तो फातर ताणें तातूंत घालो आनी घाल्या उपरांत तो म्हणलो आतां बरोसो एक सूप तयार जाला
त्या देखून हो सूप आतां पियजय वा खायजय ताका त्या प्रमाणे आयदन जाय जय आनी ताका कितें गरज आसा कोल्यार ती ही म्हणटा आसतनाच तोंड काडच्या पयल्यान धांवली आनी तेणें वचून तांच्या घरा कितें आसा ती सूप ताणें सेवच्याक आयली आयदनां आनी ताणें तो सूप तांकां ओतून दिलो आनी विचारलें कसो जाला भोव अपुरबायसो जाला ती म्हणाली आनी सगळ्यांनी सांगाता मेळून संतोशान तो सूप तांणी सेवलो आनी तांचो संतोश ह्या मॅजिशियनान दोडतो केलो. ताणें केल्लें कांय ना, सांगलें एक पातोर आसा म्हणून मात मॅजीक असो, पूण तो म्हणालो हें सगळें केल्लें तुमीच आनी तुमीच जावन आसात हाचे थावन काडची ती फळ. आनी अशें आमी पळयता एका विर्गजेंत आमचे तसले देणी आसात, तालंतां आसात, विविध नमुन्याचे व्यक्ती आसात आनी विविध नमुन्याची शिकाप आशिल्ली आसात आनी तशेंच विविध नमुन्यांनी ग्रेस्त आसात, दुबळीं आसात, तशेंच गरजेवंत आसात आनी अशें म्हणटा आसतना कितें आसा एकामेका लागीं वांटून घेतलें जाल्यार तातूंत खंडीत जावनी पिर्गजेंत संतोश दोडतो जाता आनी आमी आशिल्ल्याचे की सडीत थंयसर आमकां ताचे तावन पिर्गजेंत बरेंपण एकामेकाक लाभता. आमी पळयता जेजू अजाप करूंक शकलो 2 मासल्यो 5 उंडे घेवन जाल्यार तांणी विचारलें तुमचे लागीं कितें आसा. तांणी म्हळें हांगासर कितें आसचें, इतलो लोक आसा हजारांनी म्हणलें बरी आनी सांज जाली खंय वचून आमी घेवचें म्हणटना थंयसर 2 मासल्यो 5 उंडे आसात म्हणून सांगताच जेजू ते आण दिवंक सांगता आनी त्या 5 उंड्यांनी 2 मासल्यांनी 5000 दादले मनीस जायत तांकां वाडटा आनी स्त्रियोय तितल्योच खंडीत आशिल्ल्यो, भुरगीं आशिल्लीं जावयेत. पूण थंयसर तें अजाप घडलें जाल्यार खंडीत जावन त्या आशिल्ल्या मनशान वा भुरग्यान बरें मन दाखयल्ल्यान तें दिवंक ताची मूठ सोडुल्ल्यान आनी तितलेंच न्हय, थंयसर आयिल्लीं कांय खालीच तातांनी येवंक नातलीं जावयेत, तांणी तांच्या बुकेक कांय तरी हाडिल्लें जावयेत आनी तेंय कितें आसा तांणी सांगाता घाल्ल्या वरवीं थंयसर तें अजाप खंडीत जाल्लें जावयेत. त्या देखून अजापां आपापीत जायना, पिर्गजेंत अभिवृद्धी आपापीत जायना. पिर्गजेंत अभिवृद्धी जाय जाल्यार हाताक हात आमी मेळय जय, हाताची मूठ आमी कितें आसा ती सोडी जय, सांगाता घाली जय, न्हय काले पयशे मात्र पूण आमचें बरें उलोवणें, बरें मन, आमची सकत, आमची देणी आनी कितें आसा तें आमी सांगाता घालता आसतना थंयसर पिर्गजेंती ह्या रितीर अजापां खंडीत जावनी घडटली म्हणल्यार 2 उतरांनान. मोगचनो पाद्र्याक म्हणालो आमची सकाळीं उलयतना दुबळी फिर्गज म्हणून, म्हाका दिसलें दुबळी फिर्गज खंयच्यान म्हणून गी म्हणून. दुबळी फिर्गज खंडीत न्हय, पूण ह्या फिर्गजेंत वर्ती ग्रेस्तकाय आसा आनी तेंय पाद्र्यापण आत्तां विवरण दिवन सांगलां. आनी त्या ग्रेस्तकायेंत आसचें तुमी, ती ग्रेस्तकाय कितें आसा तुमी एकामेका वांटून घेवंक वो फिर्गजचो दीस तुमकां आदार जावं दी आनी बागेवंत कुटुंबां बरी तुमची कुटुंबां बांदूंक आनी सांगाताच माया मोगाची ती बोंदेरां बिडारां जावन परिवर्तन करूंक आयचे हे फिर्गजचो दीस तुमकां बेसावांनी भरून दी. सकाळीं धांवन तुमी हांगासर तें जेवण कितें आसा घेवंक आसलें रांदलां सांगाता मेळोन, तें रुचीक आसतलें, तें सांगाता मेळोन जेवता आसतना ताचो परमळ आमी सेवचो, ताची रूच आमी सागची. आमचे थंय आशिल्ले आमी कितें आसा जावंक पावूं मिठाक मीठ कितें कानाक रूच दिता आनी तशेंच कशें उजवाड दिवटणेर दवरलो तो सोंपता, त्या प्रमाणे आमची जिविती सोबोंक ह्या मारिपात आदार जावं दी म्हूण आशेतां. तुमकां सर्वांक हांव बरें मागतां. विगाराक म्हाका हांगासर आपोवणें दिल्ल्याक तांची वळख म्हाका बरी आसा. हाल्ली पादें तें आसतना हांव निर्काण आशिल्लो
आनी तितलो एक गावपी हांव न्ही ताळो तितलो म्हाका ना. आतांय म्हाका उडास आसा हालेलुयाच्या सोनवारा दीस थंयसर पास्काचें गीत गावूंक आसा. हांवें तांकां आपोवणें दिल्लें प्रत्येक जावन तें गीत गावचे खातीर आनी तांणी थंयसर गायलेलें. ते बरे एक संगीतगार आनी बरो ताळो तांकां आसा आनी इतर देणी तांकां आसात. तांची इल्लीशी भलायकी बरी ना त्या वरवीं तांकां चड मुवमेंट जावंक जायना. तरी फिरगज हांगा खंडीत जावन उपाध्यक्ष कार्यदर्शीक आनी फिरगज गोवळीक परिशदेक व्हड्या गुरकारांक आनी तुमकां सगळ्यांक घेवन बऱ्या तरेन चलोवन आसात. मानादीक बाब आल्बन तुमकां आयच्या ह्या फिरगज दिसाची मुखेलपण तुमी घेतलां आनी हर एक कार्यक्रमांत आमच्या वारड्याकी तुमचो पांटिबो आसा, सहकार आसा. तुमकां ह्या संदर्भार हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या भलायके पासत मागतां. उपाध्यक्ष आनी कार्यदर्शी म्हजे लागीं आयले आनी तुमी येचे. हांवें सांगलें आयतार असो दीस मस्तूर राटावळी आसात आनी एक कार्यक्रम 5:30 वरार म्हाका आसले. सकाळीं 8 वरार मिसा आसली जाल्यार तांचें सादेपण आनी तांची उर्बा आनी तांचें खंडीत जावन ताणें दिल्लें तें मोगाचें आपोवणें म्हाका ना म्हणूंक जावना. आनी तांणी हांव चिंता बरो वावर करून खंडीत जावन करून आसात. मनीस विलियम आनी तशेंच मनीस ऑस्टीन तुमकां अभिनंदन हांव पाठयतां आनी सगळ्या फिरगज गोवळीक परिशदेक आनी सकयल तुमकां पाठयता आसतना हांगासर शिकपाक हांगासर सदान केल्ल्यांक आनी इतर सदान केल्ल्यांक मान केला सन्मान केला तांकां सर्व हांव बरें मागतां अभिनंदन पाठयतां आनी परत तुमकां सर्वांक देवाची आशिर्वाद मागून भाग्यवन कुटुंबां बरी आमची कुटुंबां बांदून हाडूंक आयचो दीस आदार जावं दी म्हणून आशेवन म्हजी उतरां अखेर करता. देव बरें करूं. भोव सोंप्या उतरांनी फिरगजकारांक बरें मागिल्ल्या तशेंच आपुरबायचो संदेश आमकां दिल्ल्या फादर तुमकां काळजाच्या गुंडायतावन देव बरें करूंक म्हणटा. दे वर इंडीड वर्ड्स ऑफ विजडम डियर फादर. थँक्यू वेरी मच. आतां सक्कणाचो उपकार बावडूंक मुखार येता श्रीमती वीणा लोबो. आज आमकां सर्वांक संभ्रमाचो दीस, आमच्या फिरगजेचो दीस. हे संभ्रम संतोषान आचरूंक आमी सर्व हांगासर व्हडा उर्बेन जमल्या. ह्या दबाजीक दिसाच्या कार्याचे अध्यक्ष स्थान सोबोवन बरो संदेश दिल्ल्या आनी इनामां वांटलेल्या आमचो मोगाळ विगारवार मानादीक बाप जेम्स डिसोजा हांकां सर्व फिरगजघरा तर्फे देव बरें करूं म्हणटा. आमचेर मोग आनी अभिमान दवरून आज आमचे संगी आसून बरो संदेश दिवन इनामां वांटलेल्या CODPचो डिरेक्टर मनादीक बाप विन्सेंट डिसोजा हांचोय आभार मानता. तशेंच आमचे संगी आसात आमकां आत्मीक मार्गदर्शन दिवचे हास्च्या मुखामळाचे आमचे मोगाळ विगार मनादीक बाप आल्बन डिसोजा फर्बेसो संदेश पाठवून इनामां वांटलेल्या हांकांय आमी सर्व फिरगज कुटुंबाची धन्यवाद म्हणटा. आयचे सगळे कार्य मांडावळीन जायशे जबाबदारी निर्वहन केल्ल्या सर्व रितीन सहकार दिल्ल्या फिरगज उपाध्यक्ष श्री विलियम लोबो हांकांय देव बरें करूं म्हणटा. फिरगजेच्या हर एक चटवटिकेंत आदार दिवन आयचे कार्य यशस्वी जावंक मोठो सहकार दिल्ल्या फिरगज कार्यदर्शी श्री ऑस्टिन मोंतेरोकी देव बरें करूं म्हणटा. ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಂದಗಾಣಿಸುವ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. आयच्या कार्याचे पोषकपण वहिसिल्ल्या सर्व पोषकांकी देव बरें करूं. आज हांगासर सांस्कृतीक कार्य सादर केल्ल्या सर्व पंगडांक आनी तांकां सहकार दिल्ल्या सर्वांचो उपकार बावडटा. फिरगज फेस्ता बाबतीन फेब्रुवारी 13 तारखेर चलयल्ल्या इगर्ज वाठार नितळ्याच्या वावराक हात मेळयल्ल्या सर्वांचो हांव उपकार बावडटा. आज संभ्रमाच्या जेवणाच्या तयारेक सहकार दिल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं. मुखेल रांदपी श्री अरुण पिंटो आनी सांगाती तशेंच लॅन्सी लोबो हांचोय उपकार बावडटा. खेदेला शामियाना फुलांची आनी बॅकड्रॉपाची वेवस्था केल्ल्या ऑल्विन एरेंजर्स हाचो मालक श्री ऑल्विन लोबो
तशेंच बॅनर तयार करून दिल्ल्या श्री एलियास फर्नांडीस हांकांय देव बरें करूं म्हणटा. वीज दिव्यांची आणि आवाजाची मांडावळ केल्ल्या जोस इलेक्ट्रिकल्स हाचो मालक श्री आयवन रॉड्रिगस हाका देव बरें करूं म्हणटा. सहकार दिल्ल्या वाड्याच्या सोर गुरकारनीसोय प्रतिनिधीसो संघ संस्थेसोय उपकार बावडता. साम्रामीक कार्याच्या वेदीची मांडावळ सभयिल्ल्या समिती सांदे श्री अनिल मस्करेनस आणि श्री रोशन मोंतेरो आणि सांगाती तशेंच सन्मान कार्य चलोवन व्हेल्ल्या श्री रोशन क्रास्ता हांचोय आभार मानता. इनामाची जबाबदारी वहिसिल्ल्या समिती सांदो श्रीमती शोभा डिसिल्वा आणि श्रीमती फ्लेवी फायस हांचोय तशेंच फोटोग्राफी केल्ल्या श्री सुजन मोंतेरोकी देव बरें करूं म्हणटा. आयचे कार्य अपूर्बायेन कार्यनिर्वाहक केल्ल्या श्रीमती वियोला डी पावला हाकाय देव बरें करूं. आयचो संभ्रम यशस्वी जावंक परद्या मुखल्यान तशेंच परद्या पटल्यान सहकार दिल्ल्या सोरवांक तशेंच हांगासर व्हडा संख्यान हजर जाल्ल्या सोर फिरगजगारांक आभार मानता. सर्वांक एकाच उतरान देव बरें करूं. सर्वांचो उपकार बावडल्या श्रीमती विना लोबो तुकाय देव बरें करूं. थोड्याच वेळान सांस्कृतीक कार्ये आमी मुंदरसून व्हरतल्या त्या देखून वेदीचेर आशिल्ल्या मान्याच्या सेर्यांनी वेदी मुखार तांकां अमानात करून दवरलेली बसकां स्विकार करीचे म्हूण विनंती करता. आमकां आदार दिल्ल्या दानीची नांवां तुमचे मुखार दवरच्याक हांव आतां उलो दितां. मानेस्त रोशन मोंतेरो. देव बरी सांज मागता. फिरगस दिसाच्या खर्चाक आयिल्ल्या पोशकांची नांवां ह्या परी आसात. तांदळाचे पोशक जावन आसात फ्लेवी पायस आनी कुटाम नित्या दारवाडो, बेनिशानिया गामा आनी कुटाम नित्या दारवाडो, रोनाल्ड टेलेस सांबोस्त्या वाडो. कुंकणामासाचे पोशक किरण वीणा लोबो आनी कुटाम कालवारी वाडो. दुक्रमासाचे पोशक देवादेन पॉल जॉस्पिन पिंटो कुटमत आनी कुटाम सांबोस्त्या वाडो. सकाळींचो नाश्तो काफी फळां रसो पोशक जावन आसात राकेश अनु नोरोन्ना आनी कुटाम नित्या दारवाडो, स्टेला मोंतेरो आनी कुटाम सान्ना वाडो. रांदपा जाग्यार पेंडोलाचे पोशक जावन आसात रिचर्ड फर्नांडीस सान फ्रांसीस सावेर वाडो, क्लिफर्ड रॉड्रिगस सांबोस्त्या वाडो. आयताराचे निताळे आनी एर खर्चाचे पोशक जावन आसात बेनेडिक्टो लिडिया पिरेरा नित्या दारवाडो, प्रदीप मोरस आनी कुटाम सान्ना वाडो. कदेला शामियाना आनी बॅकड्रॉपाचे पोशक जावन आसात प्रेसिल्ला ब्रियान पिरेरा आनी कुटाम मदर तेरेजा वाडो, जॉस्पिन मोंतेरो आनी कुटाम सान्ना वाडो. रांदप्याचे खर्चाचे पोशक जावन आसात अनिल मर्लिल मस्करेनेस आनी कुटाम पोयत काळजा वाडो, अँटोनी मेल्विन डिसोजा नित्या दारवाडो. सणाचे पोशक जावन आसात मेल्विन रिमार्ट डिसोजा आनी कुटाम सान फ्रांसीस सावेर वाडो, अश्विन डिसिल्वा आनी कुटाम सान्ना वाडो. साऊंड जनरेटर आनी लायटिंग्साचे पोशक जावन आसात चार्ल्स लोबो कालवारी वाडो, मारियो ट्रेसी मिशेल रेगो कालवारी वाडो, फेलिक्स जॉयस रेगो आनी कुटाम सान्ना वाडो, थॉमस क्रास्ता सांजोकीम वाडो. तस्वीर आनी स्टेज प्रोग्रामाचे पोशक रोशन शांती मोंतेरो आनी कुटाम मदर तेरेजा वाडो, ऑल्विन लोबो आनी कुटाम कालवारी वाडो, WE फर्नांडीस आनी कुटाम सान फ्रांसीस सावेर वाडो. फिरगस दिसाच्या खर्चाच्या बाबतीन वाड्या वारायला आयवज ह्या परी आसा. सान फ्रांसीस सावेर वाडो 17,750, सान बस्त्या वाडो 21,700, पोयत काळजा वाडो 14,600, बगेन कुटाम वाडो 16,150, कालवारी वाडो 14,000, सान वाडो 10,400, सांजुजे वाडो 19,500, मदर तेरेजा वाडो 25,000, नित्या दारवाडो 23,800, सान जोकीम वाडो 19,100. ह्या पोशाखा पैकी थोड्या वस्तूंक एका वरनी चड पोशक आयल्यात वो आयवज आमी दुसऱ्या फिरगस दिसाच्या खर्चाक वापरतले. हांव फिरगस कुटुंबाच्या एकवटाक आनी फिरगस दिसाक
पाठिंबो दिवन सहकार दिल्ल्या तुमकां सर्वांक काळजांतावन उपकार बावडटा आनी मुखारी तुमचो सहकार आशेता हांव. सोमेस्तांक देव बरें करूं. देव बरें करूं मानस रोशन. मगचनो हांगा आयका. जेरियाम आसा पळय आपणाच्या पुताक काजार करच्याक सेरिकेच्या सोदनेर आसा. सबार सेरिको येतात पूण अखेरीक पुताचें काजार जातागी ना म्हणलें आमी आतां ह्या नाटकाद्वारे विक्षण करया. ह्या आतां आमचे मुखार हास्यभरीत नाटकुलो पुताक पाल्या काजार बरयणार दिग्दर्शक नटन मोनरेल सेरेल. आतां तुमचे मुखार पुताक पाल्या काजार. नमस्कार. आज म्हाका वर्तो संतोष जाता. कित्याक म्हज्या पुताक फाल्यां काजार. हो संतोष तुमचे थंय वांटून घेवंक हांव आशेतां. हॅलो. म्हज्या मोगाचो पूत हाका हांव मानवाला सोलवून गेला. अरे अरे हे कोण देशा मुट्टी जोडण्याचो खेळ आतां कोणी खेळना. कोणूच खेळना. तो आउटडेटेड. कळ्ळें ना? जाला बाबा आउटडेटेड. तो कोणी खेळना रे. आउटडेटेड रे. कित्याक कित्याक म्हळ्यार आतां खुबश्यो मेळना रे. मागीर दोन न्हू सोंटा रे. अरे कोण देशा हेच ते कोटी बघ वत फुडोन इतले सांगले आनी समजना तुका. बाबा आयस कँडी. बाबा आयस कँडी. बाबा आयस कँडी. आज तुवें तकली सकयल पाय वयर करून रावल्या रे तुका आयस कँडी मेळना. काले म्हणले तकली सकयल पाय वयर करून रावाचे. आमी काले योगा करता. तूं काले म्हाका सांगताय न्ही तूं रावशी गे अशें तकली सकयल पाय वयर करून. अरे परदेशा तीन कासांच्या किणेशा. अरे हांव पयलें मस्तपुटीन तशें रावला रे. योगा करणं तकली सकयल करणं पाय वयर करून मस्तपुटी रावला. पूण आज म्हाका रावूंक जायना. कित्याक जायना? म्हाका जायना रे. कित्याक? कित्याक म्हळ्यार हांव पुडवे नासला रे. अरे डोंट जंप. अरे तुका 3 गात्यांची प्रायज जाली. कितल्या गात्यांची? 3 गात्यांची. कोणाक? तुका. कोणाक घालता? अरे म्हज्या मोगाच्या पुता आज तुका पळोवंक ग्रेस्त कुटुंबान थंय चेडवां येतात. देखून हांवें पेपरार एडवर्टायज केला. जाल्यार चेडवां? वय. कित्याक बाबा? तुका फाल्यां काजार करता रे. वय ते राज रोस गे. वय आज तुका परत धाडूंक ही रोज कार्ड तुज्या माथ्यार वतू. अरे ती रोज कार्ड तुजो रोग काल किंदल्ले चाटपी सोडिल्लें कार्ड आले रे. बाबा कितले बोटी सांगचे बोट ना जाल्यार म्हाका कितें कितें जाता म्हणून. कितें जाता गे तुका? फाल्यां त्याच बोटलेन तूं उऱ्याचो दीक घालून दागिनांगे पळय. दीक गे. ताचो रोस कसो आसता बाबा? गोड गे. गोड
गोड गोड गोड असता अरे कोण म्हाका हॅलो हॅलो हा हांव विणा उलयतां. हा विणा विणा लोबो हा सांग कोण जेरियाम गे वय 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 तिगे मेरी आमी कापयताय गे हा मेरी आमी मेरी आम्ही ती गेल्या वय खंय गेल्या सोड 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 हा हॅलो काले सुडीचे बाबा उकोल उकोल हा उकोलचे हा काले उकू लोगू हॅलो हांगा काले उकलीचे गे न्ही उकोलचे म्हणटा उकोलचे काही जागा अंडी काणगेचे बाबू दिसता सोड आसोली खेळूनी न्ही म्हाका सैरीके विशयात उलोवंक येवंक जाय आसलें. हा तुज्या घरा येवेत गे तुज्या घरा येवेत गे म्हणे वय 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 येऊ येते वय हांव आतां पंचीकट्टे आसा पंचीकट्टे हा म्हाका एक तुज्या घरचो एड्रेस सांगशी गे नाका हा हॅलो आदळ नाका म्हळ्यार भूत भूत गे घडी घडी आदळटा उमकळटा हॅलो तू पंजी गट्टे आसा न्ही वय आमी आसता हांगा कंजी गट्टे वय तू एक काम कर तू लग्गे आसा तें तू चोलोन सीदा ये आनी कंजी गट्टे खंयच्याय अंगडी इसारल्यार तेज्या मातशें घर दाखयता जाय 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 आतां येता जाय दवरता सकयल तो सेकेल ते दवरता सायबा माथ्यार दवरता ते तूं एक वय वय बाबा कोण जालें जालें आज वडपणा ह्या फोनाची हय खाल्या की एडवर्टायज मेळ्ळो न्ही बाबा हांगा दी ऐकात ऐकात उलय 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 थोडे पडी बरी कामां करता ஹலோ வணக்கம் சார் வணக்கம் பாபா ஓனோ கிடையாது வணக்கம் நமஸ்காரம் நான் பேரு வேலு வேலு சொல்லு பேப்பர்ல அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்தேன் உங்க வீடு எங்க இருக்குது சார் கஞ்சிகட்டை 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 எவ்வளவு தூரம் இருக்குது சார் நீ ஒரு வேலை பண்ணு 17 நம்பர் பஸ் முடிச்சிட்டு செலஞ்சி கட்டு டிக்கெட் எடுத்துடு அப்புறம் இங்க கஞ்சி கட்டையில இறங்கு இறங்கு நெய் நெய் குரங்கு ஏன் சார் ஏன்னு பையன் என்னன்னு பேசுறேன் தானே குரங்கு முள்ளன்னு குரங்கு முள்ள காலு மாங்கோடு இவங்க மாங்கோடு ஒத்துனா तुझ्या पुताक सैरीक जाय म्हणून वसले तशे तुझ्या तुवेच्या सैरीके विशयी उलोवया म्हणून आयली बरें तुवें तुझ्या पुताक तिके भायर आपय खंय भायर आपयताय अरे रावला न्ही कर्नाटक अरे 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 दूध पिवच्या बाबू खातर करताय की कितें आले दूध पिवचो वचून तुझो पूत वचून कित्याक म्हजो सारको ना आंगी तुज्याच सारक्या सो तुज्याच रुपयाचो आमकां सांगून चेडो आमकां म्हळ्यार तुमी कितली जाणां तेंच सांगलें न्ही म्हज्या धुवेक सांगून चेडो तुजें नांव काले पुता कर्मा कुजुमा म्हणले कुजुमा कुजुमा जेड्या एक जालें नांव न्ही त्या नांवाचे कोणी सांत पुणी आसात गी तुका सांत जाय गी सांत आवाज पुरो मो
कितको शिकलाय पुता आठवी म्हणून नाही पडवलो कू 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 म्हणालो आता सा 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 म्हणटा जेऱ्या तुझ्या पुताक समा उलोवंक येता किंवा उलयतना गा घेता गाग येता उलयतना गाग येता आणि कोणाची पळयल्यार बारीक दें ताका स्पेशली हे बायल मनशांक पळयल्यार कांपता बारीक गोष्ट दूध मेल्यार समज ही दुधाची बोतलो केदाळे गळ्यांत जपता व्हडली बोटलो न्ही आंटी बोल्सान दवरूंक जायना न्ही हेंगी तेही समा होय तूं कितको शिकलाय म्हणे हांव सातवेंत 7 बटी बसला परीक्षेक उपरांत बसूंक जालें ना किंवा बसूंक सोडूंक ना तशें न्ही आंटी एक चेडूं आहलें हांव ताच्या संगी बसतालो परीक्षेक मागीर जालें जालें मागीर ते पास जावन गेले म्हाका एकल्या बसूंक जाल्लें ना तुझी जाल्लें ना न्ही रे जालें ना म्हूण कोंकणी येता ह्या परदेशाक जालें ना तर आतां जालें गन्ना जाय आतां बाबा सांगाता बसता बाबी परीक्षे बसता गे ना हांव बाबा सांगाता जेवंक बसता शेऱ्या या चेड्या समा उलोवंक येना ताका कामी ना न्ही तुमच्या दसल्यांक चेडूं दिल्यार वाटेर पडची गत जायत काळे शिका पिना कामिना म्हण म्हणटाय ताजें काम पडयलां तुवें कळलें का बाबा कितलें उंची काम ताजें उंची म्हळ्यार विमान सोडटा गे 25-30 माळयांच्या बिल्डिंगाक पेंट मार पुरो पुरो आतां उमकळ नाका आपल्याक एक फावटी मस्त सांबार मेळटा मस्त म्हळ्यार कितलो पुता मस्त म्हळ्यार 1,000 तो आमकां एका घंट्याचा कसा पुरो म्हळ्यार रे तुवें घालें हाका घर जावं करता म्हण तेंचां तशेंच चिंतला तर आमकां म्हाका कोण रांदून वाडटा तुका येदोळ कोण रांदत वाडटलें येदोळ तू कितलो बरो रांदता गे तो आनी तर म्हज्या नुवें रांदून वाडटलो ताज्या बदला एक काम करयत तूं हांगा रांदून दी मागीर घरा वचून दी दे आतां म्हजो घोव गांवांत आसा न्ही म्हाका सकाळ कोण रांदून वाडटा तें सांगचें ना होय गे आतां तें आसूं दी आतां तुजे फोटो काडटा पुता पळय तोमा नीट उबें राव अशें गे तशें न्ही रे बस घाल जाय की तुज्या तुवें नाका वचपाचें राव राव तुज्या तुवें नाका वचपाचें तुजी तूं कितलें शिकला तुजी तूं ताची आय मंगळुरांतल्या सगळ्या कॉलेजींनी ताची शिकाप जालें तीक शिकोवंक ते बँगळुरांत पावला बरं सांगाता आतांची चेडवां एक सुरे येता ते ताच्या फ्रेंडा सांगाता गेला जाता नाका पूण वर गेला हे म्हाका ಗೊತ್ತು ಒಟ್ಟು बँगळुराक गेला फ्रेंड सांगाता अरे फ्रेंड सांगाता गेला फ्रेंड चेडू की चेडू कित्याक तशें दिसताय तसो फ्रेंड चेडो जाल्यार म्हाका कश्ट न्ही कोले गोश्ट पुता आतांची चेडवां तितले सुलाभायर तांच्या बॉयफ्रेंडा सोडून दिना न्ही हेंगे म्हाका सोडूंक कश्ट जाता ते हांव सोडयता आतां पयलें समा नीट उबें राव तुजी फोटो काडटा ती बोस आसा पळय तुज्या बाबाच्या कोमट्या उमकाळे बाब दूध पियेना आनी बरे थाट रे तशें न्ही रे अशें सगळें दोन नाळे तशें राव कळ्ळें ना फोटो म्हणी बारी सोबीत आयल्या तुजे माथ्याचे केस घाले जाले एक काडल्या फोटो काडटाना मोदे रावलाय म्हजी फोटो काडली आनी काले तूं नीट उबें राव पुता नीट उबें राव शेऱ्याम तुजो पूत मात्र जावेत पूत वंतीने हेड्डी न्ही तूं इतलो सोबीत इतलो सुटसुटीत इतलो हुशार इतलो
इतके पैसे तुमच्याकडे उलोवनो वेळ गेल्लो कळू ना म्हाका तिके बस स्टँडा मातशें तशी या कितें या अरे कितें बस स्टँडार सोडून येता म्हाका बेन दिसता अरे हांव आत्ता येता आला काल तिका सोडचें बरें न्ही न्ही बाबा म्हाका बेन दिसता हांव तुका कांय करना रे ಅಲೆ ಪೈಸರಾವು ಲಗ್ಗಿ ಏನಕ್ಕ ಮಗ ಬೇನ್ ದಿಸ್ತಾ म्हाका कोविड नेगेटिव्ह ये तू एकलोच गे घरा कोणी नात गे बरें जालें अले पयसरावून म्हाका बोले म्हाका बेन दिसता बापा हांगा येतले कोणगी येवन रिकला अरे कोणी नान जाल्यार ओड न्ही हांव तुका पळोवंक आयिल्ली तुमचो काजळ जावचो चेडो कितलो सोबीत आसाय ये काले गोमट्यान तुमकां लायलाय काले तें दोवेस तें दूद तूं दुदाचो भुरगो गे ना तें बाबान दिल्लें बाब दुदी दिता गे कोणाचें गे अर्थ म्हाका गोत्तू ना तूं वच तुजे नांव कालें मा म्हजें कुजुमा कुजुमा विचित्र नांव न्ही गे खंयच्या सांगताचें तें सोनवारा सांगतेचें तुजें नांव कितें म्हजें नांव सीमा तेंच पळोवंक वांयग्या बरी दिसताय कितें वांयग्या बरी दिसता गे तुमचो म्हणलें न्ही म्हजें नांव सीमे म्हणून ये तू काले शिकलाय मा काले गोत्तू ना तू काले शिकलाय म्हणून तू कसं गोत्तू ना गे ना तुझ्या बाबाक म्हणी गोत्त आसतलें न्ही ताका गोत्ता वो ताचे कडेन विचार तें घालून ताचे कडेन विचारचें म्हजे सर्टिफिकेट्यो पुरो बापा लागीं आसा न्ही कळ्ळें तें सर्टिफिकेट्यो सर्टिफिकेट गे न्ही त्यो सर्टिफिकेट हा वय तेंच सर्टिफिकेट ते सर्टिफिकेट तें आसून तू काले काम करताय हांव पेंटाचें काम करता काले पेंटाचे म्हळ्यार ते जाले पेंटाचे झिप्प दवरचे न्ही हांव पेंटाक जिप्प घालिना बुटां मात्र घालचे म्हाका तुजे लागीं उलोवंक मस्त खुशी जाता आनी कितले वेळ अशें बाबा हांगा खंय आपडटा तूं एक शी आपडटा म्हणटाय शी म्हाका तुका तुजे कडेन उलोवंक बरें जाता ना जायना कित्याक जायना आमगे राज रांदूंक ना हांव जेवंक येवना मा पेपरार एक सैरीक जाय म्हणून एक एडवर्टायजमेंट दिल्ले देखून आयिल्ली बाब काजार जायना बाबाक न्ही मा तुमचो काजार जावचो चेडो तुजे लागीं प्राया बरली धूव आसा गे तशें न्ही मा हांवूच काजार जावची वकल वय गे पयस वच
नागलार मुझे बाबू येऊन बोलत खाली बाबू 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 उठताना बाबू निघताना बाबू चलताना बाबू जेवताना बाबू ये बोटलेत पिळताना बाबू पूजिमा बाबू बाबू ये पूजिमा पूजिमा वो तो बेल्ट आड रे बेल्ट आड बेल्ट दिसा बाबा गुंडू सुटले बरी झालो रे अरे बेल्ट दिल्यावर मुझे पॅन्ट सकलं असतं वडली 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 अरे आत्ता ते एकले आईले नाही रे कोण बे कोणगी ಗೊತ್ತು ನಾ ಏನು ರಿಗಿಲ್ಲ ಮಿತ್ರ अरे रे भारी जागृत असायचे आता जे कलर कोणाची बात येऊन जाईना पुरा अपरसून यायला काय करताय मुझ्याकडे काल असं म्हणून बाबा पुन्हा तुझ्या पोटल्यांच नाही असते कुठली तो व्हायला रे का तू आहे ना வணக்கம் சார் வணக்கம் வீடு தேடி தேடி ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸಾರ್ ಇವರು ಪುದು ಮಾಪ್ಳೆ ಅಲ್ಲ ಕಿಶ್ಚನ್ ತಮಿಳು ತೆರಿಮಾ ನೈ ಕೊಂಕಣಿ ಮೇರಿ ಮಾ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತಾ ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರಿ ಸರಿ ಇದು ಪಾರ್ ಸರ್ ಪಾರ್ ಅಲ್ವ ನಲ್ಲೆ பொண்ணு இருக்குது ಇದು நல்ல பொண்ணு சார் இப்ப 5 கிளாஸ் पहिले नाही नसलेगे ನೀ ತಾನೆ ನಲ್ಲೆ ಚೆಡು ನಲ್ಲೆ ಓಯ್ ನಲ್ಲೆ ಚೆಡು ನೈ ಇದೆ ಒರ್ಯಾ ಚೆಡು ಆದ್ರೆ ನಲ್ಲೆ பொண்ணு ಉಂಟ ಇದು நல்ல பொண்ணு சார் 5 கிளாஸ் ಬರ್ತಿರುತ್ತದೆ ಓಹೋ ಇಪ್ಪ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಊಟ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಗೆ ಹಾಯ್ ಬಾಬಾ ಕೊಡ್ತಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ஒரு ದಿನಕ್ಕೆ 1000 ಬೀಡಿ ಕಟ್ತಾಳೆ ಸರ್ हजार बीडी बनता का एका दिवसात நல்ல பண झालं बाबा पुन्हा पणा म्हणे अरे पैसे वाईट वाईट बिली 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 हा हा बरे 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 बिली 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 इली बाई इली नाही रे बिली बिली गोरे गोरे நல்ல பொண்ணு ஆனு வயசு ஜாஸ்தி ಕೊಂಚ ಕಪ್ಪು ವಯಸ್ಸು 40 ಇವನಿಗೆ ಎಷ್ಟನ ಇವನಿಗೆ 30 ಬೇಡ ಸರ್ ಆಗದು ಅವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇವನಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗದು ಇದು ಪಾರು ಸರ್ ಇದು ಪಾರು बाबा तो काल ओढवतो पार म्हणतो आल्याचे मग कोणागोतरी हिरवळाची आंब्याची कोणागोतरी आम्ही पोलेता तुमका आले क्लोज पोलेताय पोळे रे पहिले हांव पळयता मागीर हांव पळोवन जाल्यार मागीर तुका दिता न्ही मागीर तूं पळय म्हाका आलो इतलो एक्सपिरियन्स तुका आसा ಹಾಗೆ रे ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದು ನಲ್ಲೆ ಬಣ್ಣ ಸರ್ 10 ವರ್ಷ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಇರ್ತದೆ ನಲ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ बरे एक्सपिरियन्स वय म्हाका ಎಂತ जायत म्हाका एक्सपिरियन्स चेड्या सांगता एक्सपिरियन्स जाले आमकां जाले ಅಪ್ಪಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಸರ್ ಹುಡುಗರ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಸರ್ टीचर झाला नाका बाबा मारतात हा उलयतो मारल्यार जायला आवाजाची जाय मुयेचे बघेंद्र ಸರ್ ಇದು ನಲ್ಲೆ ಬಣ್ಣು ನರ್ಸ್ ವೆಟರ್ನಿಟಿ ಆಪರೇಷನ್ ವೆಟರ್ನಿಟಿ ಕತ್ತೆ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಪ್ಪಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಸರ್ ಓಹೋ ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುದಿಲ್ವಾ ಹಾಗಲ್ಲ ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಸಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ನಮಗೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಹುಡುಗಿ ಬೇಕಿತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬೇಜಾರ್ ಬಂದಿದ್ದಂಗೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಹುಡುಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಪಾತಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಸರಿ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಚ 10,000 ಕೊಡ್ಬೇಕು ಫೋಟೋ ಫೋಟೋ
माका जाय आओ ये बोल येता रे बारी बोलिता जाय गे तुका ಅವನಿಗೆ ಬೇಡ ಅದು ಬೇಡ ಸರ್, ಅದು ಆಗದು ನಾನು ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಂತ ಅದು ಆಗದು ಸರ್, ನಾನು ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅವನು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಇರ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ, ಅದು ನನ್ನ ಕೊಂಡಾಟಿ ಸರ್. ಹೆಂಡತಿ ಹೆಂಡತಿ माका ये जाय तेवढी बायले झाला ओन्न आता बाईले तू हे कोटलून जर गाणे तू दिसले जाऊन जर ना गाणे आता बाईले तू हे जमून जर गाणे आता का ಓಸೋಂ सांग मागून ಏನಾಯ್ತು ಏನು आता ಅವನಿಗೆ ಅದೇ ಬೇಕಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರ? ಇದನ್ನು ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಕೆಟ ನಾನು ಕೊಡುದಿಲ್ಲ. ಫೋಟೋ ಕೊಡ ಫೋಟೋ ಕೊಡ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಸೂಪರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ. बाबा बाबा तू गेलो मोठो नाही त्यांचा आवाज कोणाचे बाहेर चुकीचा आवाज बाबा काजर फुकागी माका आणि काय तू करतो ते बाहेर तरी चुकीचा आम्हाला दिसलं तू तशा बरं बोलाय नका दुसऱ्याच्या बाईला हा ना 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 हा काय आता तुला बाबा तू काय दूध देऊन घे आणि असे करते बस ಅಂದೆ हा ಏನಿಲ್ಲಡು ಇಲ್ಲಡಿ ಹೆಂಗುಲೆ ನಾಯಿ ಉಂಡೆ ನಾಯಿ ಉಂಡು ಕಿಂಡಿ ಇತ್ತ ಪೇರ್ ಬರ್ದಿನ ಕಿಂಡಿ ಕೊಂಡು ಉಲಾಯಿ ಬರಲಿಯಾ ಭಲೆ 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 ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಪುದರು ಮೀರಾ ಹಾ ಪೇಪರ್ ನಿಕ್ಲಿನ ಜಾಹೀರಾತು ತೂಯೆ ಓಹೋ ಇಡೆ ಬರೆಯರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಂಡ್ ಅಂದ್ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಪಂಪರತ್ತೆ ಇದು ಕಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬೋಂಡ ಜಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಪಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಇದು ಪೂರ ಕೆಲಂಜಿ ಕಟ್ಟೆದ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುರಳಿ ವರ ತೂಯೆ ಇದ್ದೇನ ಏನಂತ ಅಂದ್ ಓನು ಏನ ಪುನಃ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪುನಃ ಬಂದಿದ್ದೆ ಏಸಾಯ್ತೀನಿ ಆಯವರಿ ಬಾರ್ದ ಬಲ್ಲಿನ ನಾಲಿ ಕಟ್ಟದ ನೂರ್ಗೆದ ಮರ ನೇಲಿ ಗೆಲ್ಲಿ ಬೋಲಿ ತುಂಬ ಕದೀರ್ತು ಮರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತುಂಬ ಕೂಡ ಸಾಹಿತ್ಯಗೆ ಜೀವ ಒಳ್ಳೆ ಕೊಡು ನೇಲ್ರೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದೆ ಈರ ಮದ್ನೆ ಅಪ್ಪರಿಗೆ ಅಂದೆ ಇಂಕ ಇರೆಂತುದು ಇಂಕ ಇರೆಂತುದು ಇಂಕ ಇರೆಂತುದು ಎನ್ನ ಮಗಳೇನು ಇರೆಗು ಕಾಪಂಡದ ಹತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಮಗಳೇ ಅಯ್ಯೋ ಮದ್ಮೆ ಆಯರೆ ಬೊಕ್ಕದ ಆಯದು ಮದ್ಮೆ ಹೆಂಗತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಗತಿ ಅಂತ ಈ ಚೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಡು ಆತ್ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಉಲ್ಲೆನಾ ದೇವರೇ ಎಂಜಿನ ಇಲ್ಲೇ ಬ್ರಾ ಕುಜಾಲ್ಪುರ ತಾಲೂಕು ಎನ್ನ ಮಗ ಬೈದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗಲು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಲು ಅಂದೆ ಅಲ್ಪ ಪಿದೈ ಕುಲ್ದಲು ಅಂದ ನೀರು ಬೋಡ ಬೊಚ್ಚಿಯಪ್ಪ ರಾಜಲಾತುಜಿ ಒರ ಎನ್ನ ಮಗಲನ್ನು ತೂಲೆಯೇ ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲೆಯೇ ಅಂದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಲೆಪ್ಪುವೆ ವೀರಾ ವೀರಾ ಉಲೈ ಬರೋಡೆ ಅಮ್ಮ ಬಲ ಮಗ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಕುಜುಮಾ ಓ ಕುಜು ಅಯ್ಯೋ ತುಜೆ ನಾ ಕುಜುಮಾಗಿ ಕೋಣೆ ದೌರ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪು
पुता मात ती घाल आणि येता की तुमका मागीर रोडार जावन तुळ उलयतात आतांच्या चड नाट्यांक पळयले तुवे हा. एकामेका मेळटना तुळ बसच उलयतात तशें हांवें तुमच्या लागीं तुळ उलयली होय की आज तुम्ही का पोरलो 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 म्हणे ताणांचं कळता तुझ्या ताट्या बरं या तुझे तू कितले शिकला मुजेंदो डान्स शिकला डान्सांत फर्स्ट क्लास तरीच कला वचून तुका कशें समजोवचे इस्कोलाक वचूनच डान्स शिकला म्हणून कळलें की कळले 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 अरे पळय पळय ते म्हजो पूत तुजो पूत आपडो पळयता नाका मजा येतले जय रागे खूप केला तो आतांच्या काळात तसलेच जायचंय तुझे चेडू आता एक डान्स करी येत की चेडवाक खंडित बा डान्स शिकला म्हणता येईल वय वय डान्स करून सांगशे घे खंडित बा मीरा काल मुझे अम्मा एक डांस कंदा कई गो पुता एक डांस कंदा कीजी की मुझे अम्मा कई गो डांस करता गो पुता ನಾವಾಡುವ ನುಡಿಯೇ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಚಿನ್ನದ ನುಡಿ ಸಿರಿಗನ್ನಡ ನುಡಿ ನಾವಿರುವ ಕಾಲವೇ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಅಂದದ ಗುಡಿ ಚಂದದ ಗುಡಿ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಗುಡಿ ಚಂದದ ಗುಡಿ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಗುಡಿ ಓಹೋ 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 पळले रे तू पद बरे ना आले उलयता हो इतले सोडले ते डान्स केले पद म्हळे होय दुसरे म्हणून दे बाबा हे कालाचं पेंगडा बोल नाही कडे शिनेपटी आलयता तो किडे लूज झाले रे मला समज आता तशें कित्याक सांगतात कितें तुमका आमच्या बरी डान्स करूंक जाता की जाता डान्स करूंक जाता पूण आमकां कोण पळयता पळोवचे तुमकां आनी एक डान्स करूंक तरी सांगायचे की खंडीत खंडीत मीरा कॉल म्हज्या अम्मा एक डान्स कर ग पुता एक डान्स आणि कितले डान्स करून दाखोवचे म्हज्या अम्मा म्हणजे तुवे स्टार्ट करता ದೋಣಿ ಸಾಗಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿ ದೂರ ತೀರವ ಸೇರಲಿ ಬೀಸುಗಾಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ತೇಲುವ ತೆರೆಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆರಲಿ ದೋಣಿ ಸಾಗಲಿ ಮುಂದೆ तुवे पाठी येगो काय येतय गो तुला ते म्हणजे अम्मा आयो पुरो काय तुवे येगो नाही नाही सगळे गड तुली गाडा नाही पाहिजे ना बा सुरु येतात बाबा एम बरं डान्स नसता नेंगे वार कमी डान्स म्हाका लायक जाले देखून तर नाही ते आईले हांगा कोणी शिकयलें बुधा तुका तुझ्या अम्मान तुझ्या अम्मान डान्स करता गे डान्स हावी डान्सरस डान्स करबंत नावेल मुनी बस डान्स क्लब बंत डान्स केल्याक मस्त मस्त फुलां घालतात फुलां घालची रीत हांगा येता पूण एक दीस रावाचें रीत करूंक वेळ लागता न्ही ते पुरो आसूं आतां हांव एक डान्स करून दाखयचे की घालताय पळयते की खंडीत पळय
सांगते ताका कमेंट्स देऊ गो तुला दिसले सगळीच झाले तुळे वरते आवय उंची आवय वरते दू उंची आणि तुका कशें जालें रे ही बरं नाचताने शिकयलें ताका बाबा हांव काजार जाता जाल्यार जाता जाल्यार तिचे कडेन जायना रे कित्या बाबा तिचे कडेन जायना रे कित्या जायना तिचे कडेन आज हांव काजार जाता रे म्हाका तुका फाल्यां न्ही रे काजार हसून हसून पोटान दुखायली सिरिलामा अत्युत्तम कलाकार सर्वांच्या प्रशंसेक वळख जाल्ले पोटभर आमकां हसून हसून ददोशी केल्ल्या सिरिलाम आनी ताच्या पंगडाक शबासकी पाठयता देव बरें करूं. बाबाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्गींच्या मोगाळ बापा आयचो दीस तुवें आमकां पावो केल्ल्याक तुका आमी अर्गां आनी वगळाप दिता. पिरगेजेचो दीस जावन संभ्रमच्या ह्या वक्ता आनी तशेंच पिरगेजेची पात्रोन कोलकाताची सांत तेरेस तिका मान करून ह्या फेस्त हांगासर संभ्रमत आसतना सकाळीं जावन येदोळ पर्यंत कुटुंबा सांगता रावून पिरगेजेच्या ह्या कुटुंबाक तुवें तुजें बेसांवां दिल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. पोवापुरबायेन हें कार्यक्रम हांगासर सोबयलेलें आनी त्या कार्यक्रमांत सगळ्यांनी मेतेर जावन हो संतोश खंडीजावनी आपणायलोलो. सदांच ह्या पिरगस कुटुंबांत कुटुंबां बांदून हाडच्याक आदार जावन दी म्हणून प्रत्येक तरान तुजे लागीं आमी मागता. सांगाता रांदून आतां आमी तेंच्या वान सांगाता जेवता आसतना त्या जेवणाची रूच आमी सागची. आमचे कितें आसा पिरगस कुटुंबाचो एकवट माया मोग दोडतो जावंक आदार जावं दी. जेवण मोगाचो एकवट असो गुर्त जावन आसचें तें सदांच आमकां लाभचें तुज्या उदारपणान. त्या पासून तुका आमी दिन वाचतना सबार जाणां आसल्या खानाक अत्रे गूण आसचें तें आमचें बरें मन आमी दाखोवंक सदांच आमकां तुज्या बेसाबांनी बर. जेवणाचेर उदारपणान तुजें आशिर्वाद घाल. जेवण तयार करूंक वावंड केलेल्यांकी तुज्या बेसाबांनी बर म्हूण आमी मागता. हे मागणें आमी तुका भेटयता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे सर्ववेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.
दुनिया गलती है तो गलती